आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सांगता म्हणूया मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो देव पण तुझे लिपो मुनशा कुडके आयलो आता मात्र एक सांडून मोनीस चावून जियेलो रूपी मनशाक तुवें सांगात जो दिवच्याक सदांच दिलो मान आनी आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जीवित सरो पायशी सांचे दुले उडो वाईन मास्रगत तुझे गुडी बदलो मुचा बुडा सकरात मुनो सोमिया कवै सोयसान आदेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Tu kami argan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Che tu karam tu ka, har sidam tu ka, ortam tu ka, mastam tu ka, ranipa tu ka, bandita tu ka, chistalo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सदांच आमच्या सांगता रावोंक आशिल्लो जेजू उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा जायत्या पिडेस्तांक बरो केलो जेजू उंड्या रुपार आमच्या समकार आसा जायत्या मेल्ल्यांक जिवंत केलो जेजू उंड्या रुपार आमच्या समकार आसा ह्या आमच्या सोम्यांक आमचे मान बागावन नमस्कार करूया
येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया जेसुराया जेसुराया. मगाच्या भावान आणि बहिणीनो, जेजू आमकां सांगता मागात तुमी घेतल्यात सोदात तुमकां मेळटलें, पळयात दार उक्तें जातलें. पळय मगाच्या भावान आणि बहिणीनो, थोडो वेळ या सोम्य सांगता करसूंक, आमच्या गरजां खातीर मागोवंक, सोम्याक स्तुती आनी आराधन करूंक आमी हांगासर ह्या देव तेंपलांत ह्या पवित्र जाग्यार पुणशेताक आयल्या. मागया खंडी तो आमकां दिता. बार्तिमेव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक कुरडो जेजू लागीं तो मागता म्हणून जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. परत्यान आनी परत्यान व्हडा ताळ्यान तो बोब मारता आनी जेजू कडेन मागता, म्हाका दिश्ट फाटीं दी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू त्या कुरड्याचे मागणें आयकता. कित्याक भावार्थान बरयलो तसो ताळो तो आयकता आनी जे कितें तो मागता जेजू ताका फावो करता. वय कुरडो जाल्ल्या बार्तिमेवाक दिश्ट मेळटा. ताच्या बोवारे आसलो सकट लोक म्हणटा, वगेत राव, थंड बस, तुका तो आयकोवचो ना, तुजो ताळो ताका आयकोवचो ना. कित्याक जेजू बोवारी साबार लोक आसा, तुजो ताळो ताका आयकोवचो ना, थंड बस, वगेत राव. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक भावार्थान बरोल्लो ताळो आयकता. भावार्थ्यान केल्ले मागणें जेजू आयकता. थंयच तो रावता. ताका हांगा आपोवन हाडा म्हणटा. बार्तिमेव जेजू लागीं येता आनी जेजू कडेन म्हणटा, सोम्या म्हाका दिश्ट दी. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भावार्थान मागले बार्तिमेवाक मेळटा. तेदोळ पर्यंत पळोवंक आसक्त जाल्लो तो ताचो भावार्थ ताका बरें करता. भावार्थान तो बरो जाता. गेल्ली दिश्ट परतून ताका मेळटा. कित्याक ताणें मागलें, जेजून ताका फावो केल्लें. तोच जेजू मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोजा आनी तुमचो ताळो आयकोवंक, भावार्थान बरोल ताळो आयकोवंक हांगासर ह्या पवित्र वेदीचेर आसा. भावार्थान मागलें खंडीत तो दिता. त्याच भावार्थान आमी ह्या सुमे लागीं मागुया. कित्याक ताणेंच म्हळां, मागात तुमी घेतल्यात सोदात तुमकां मेळटलें. एक स्त्रिये कडेन 10 नाणी आसली. त्या 10 नाण्यांतल्यान 1 नाणें भायर पडलें आनी स्त्री व्हडा आसक्तीन ती सोदता आनी निमाणें तिका तें नाणें मेळटा. आनी तें नाणें मेळिल्ल्यान व्हडा संतोशान ती संभ्रम चलयता. कित्याक तिणें सोदुल्लें जेजून तिका फावो केल्लें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्यो जायत्यो संगत्यो भायर पडल्यात. जायत्यो गरजो आमकां विसरूंक आसात. तिकडे आमी हांगासर आयल्या. तिका जेजू म्हणटा, भावार्थान तुमी मागा, खंडीत तुमकां मेळटलें. जेजू म्हणटा, बळया तुमकां उक्तें जातलें. एक इश्ट आनी एका इश्ट लागीं मोद्यान रातीर वेता काय आनी म्हणटा, म्हज्या घरा थोडे सैर आयल्यात, 3 उंडे म्हाका उसणें दी. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो व्यक्ती न्हिदोवन आसलो तरी आपणाचो इश्ट लज चड न्हू विसारता म्हणल्या खातीर जे कितें ताका गरज आसा ते 3 उंडे तो दिता. ह्या वेळार एक सामान्य मनीस मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आपल्या इश्टान विसरले दिता तर सदांच आमच्या सांगात रावंक आशेचो, सदांच आमचो मोग कसो जेजू कितल्या वर्त्या मापान आमकां दिवचो ना. त्या देखून आमी भावार्थान
या सौम्य लागी मागोया आणि त्याची स्तुती करूया आणि म्हणूया हालेलुया 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 होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट हालेलुया 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 Hallelujah. Praise the Lord. 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 दायकान बसात कीर्तन 90 आनी 6 वळू 11 आनी 12 अशें म्हणटा सर्ग उल्लासू पृथ्वी संतोषू दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें गरजो शेतां आनी तांतू आसा तें सगळें कुशाल जावं रानांतले रूख आनंदान गितां गावं मोगाच्या भावान हाडे बेडीनो कीर्तनकार म्हणटा सगळो संवसार ह्या सौम्याची स्तुती गावंक ह्या संवसारांत आशी केवळ मनीस मात्र न्ही हर एक संगते ह्या सर्वेस्पराची स्तुती करूं दी शेतां बाटां दर्यो रूख झाडां म्हूण जाती सकड सौम्याची स्तुती करूं सकड आमी सांगाता म्हणया सर्ग उल्लासो सर्ग उल्लासो पृथ्वी संतोषो पृथ्वी संतोषो दर्यो आनी तांतू आसा दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळें गरजो तें सगळें गरजो शेतां आनी तांतू आसा शेतां आनी तांतू आसा ते सगळें कुशाल जावं तें सगळें कुशाल आसा रानांतले रूख रानांतले रूख आनंदान गितां गाव आनंदान गितां गाव मोगाच्या भावान आनी बेडीनो त्या रुखाक तोंड ना त्या रुखाक हात नात त्या दर्याक जीब ना त्या शेताक हात पाय ना तरी कीर्तनकार म्हणटा ती देवाची स्तुती करतात काही रान झाडां रूख झाडां रानवट म्हूण जाती शेतां बाटां सकड सौम्याची स्तुती करतात तोंड ना जीब ना हात नात पाय ना तरी देवाची स्तुती ती करतात सांगात आसता कीर्तन 98 पयलें सांगलें ना 96 98 थंयसरी तशेंच म्हणटात पळया 7 आनी 8 वळू दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळें संवसार आनी तांतू जियेता ती सगळीं गणगणो न्हंयो ताळयो पेटो आनी पर्वतू संतोशान बोबाट मारू न्हंयो ताळयो पेटो आनी पर्वत संतोशान बोबट मारू पळया कीर्तन 96 तशेंच कीर्तन 98 ह्या कीर्तनांत सगळो संवसारच सौम्याची स्तुती करता म्हणटा न्हंय दर्यो रूख झाडां शेतां भाटां पृथ्वी आनी तातूंत आसतले सकड वस्तू सौम्याची स्तुती गाता काय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खंडीत आमी तशेंच करूं जाय केवळ कीर्तनकार मात्र न्ही प्रवादी इसाया 50 आनी 5 अध्यायांत 12व्या वळींत अशें म्हणटा आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 12 अशें म्हणटा पर्वत आनी दोंगर तुमचे मुखार उल्हासान गितां गायतले आनी गांवांतले सगळे रूख ताळयो पेटतले पळयात पर्वत रूख झाडां सौम्याची स्तुती करतले आनी गांवांतले सगळे रूख ताळयो पेटतले हांवें येदोळ सांगलें ताका हात नात पांय ना जीब ना तोंड ना तरी ती सर्वेस्पराक ताच्या रचणाराक स्तुती करतात पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांव आनी तुमी देवाची रचना आमकां जीब आसा तोंड आसा हात आसात पांय आसात जायत्यो पोटी आमी स्तुती करूंक पाटी सरता एक पोटी एक रेती दिवन आसतना एक स्त्री म्हजे कडेन म्हणाली फादर तितले व्हडल्यान उलोवचें कित्याक तितले व्हडल्यान गितां गावचीं कित्याक इगर्जेत ताळयो पेटच्यो कित्याक देवाक कान नात गे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खंडीत
देवाक कान आसात. मौनपणी केल्ले मागणे देवाक आयकता. काळजातावन केल्ले मागणे देव खंडीत आयकता. पूण किर्तनकार म्हणटा स्तुती केल्ल्या वेळार, ताका अर्घ दिल्ल्या वेळार, आराधन केल्ल्या वेळार देव आणखी वर्त्या मापान दिता. त्या कडेन केवळ मनशांनी मात्र न्ही, संवसाराच्या सर्व पृथ्वेन, सर्व रचनेन, सर्व सक्तेन देवाची स्तुती करूंक जाय. खंडीत देव तांच्या मागणी आयकता. मात्र न्ही, आमी पयल्या इतिहासाच्या पुस्तकान पळयलें तर दावीद तशेंच संतोषान गितां गावन सोम्या मुखार तो नासलो खंय. पयल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायात 20व्या वळेंत आमी वाचता दावीद रायाक व्हडलें टेंपल बांदिचें म्हण एक आशा आसली, पूण ताका तें जावना. ताच्या पुता मुखांत तें टेंपल जाता आसतना दावीदी हेर राया कडेन कुमोग सरता आसतना जायती कुमोग ताका मेळटा. कशें पळय आमी इगज बांदता आसतना कशें कुमोग दिता तशेंच दावीद तें जेरुसलेमाचें टेंपल बांदता आसतना या सोलोमान तें टेंपल बांदता आसतना जायती कुमोग ताका आयिल्ली. देखून त्या बुकांत म्हणटात पयलो इतिहासाचो पुस्तक 10वा अध्याय 20वी वळू, दावीद मंदिराक आयले दान जमो जाल्लें पळयून व्हडा संतोषान सोम्याची स्तुती गायता काय, ताका अर्घां दिता काय, ताच्या जिणेंत ताणें केल्ल्या स्वरूपकाराक तो अर्घां दिता. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी थोडो वेळ ह्या सोम्या मुखार आसा. सांत लॉरेन्साक मान करूंक आमी हांगासर आयल्या. त्या देखून आमी ताची स्तुती करुया, आमी ताका अर्घां दिवया. ताणें आमच्या जिणेंत केल्ल्या स्वरूपकाराक आमी अर्घां दिवया. कित्याक म्हळ्यार स्तुती केल्ले वरवीं आमकां बरेंपण जाता. स्तुती केल्ले वरवीं आमच्या सगळ्या कुडीक भलायकी मेळटा. स्तुती केल्ले वरवीं आमच्या आंगाचे सकड सक्त्यो जावंक पुरो. नारा म्हणटात ती पुरा सडील जातात, शिरो सकड सडील जाता. आमी ताळयो पेटोवन गीत गायल्ल्या वेळार, हातोबान गीत गायल्ल्या वेळार सगळी कुडू आमकां सुशेग दिता, संतोश दिता. देखून आमी ह्या सोम्याक एका गिता मुखांत स्तुती करुया. कन्नडा एक गीत हांव गायता, म्हजे उपरांत तुमी गावयेत आनी आमकां आमचो भाव जॉन आमकां कुमोग करतलो. स्तुती सालू जयानी नागे म्हण गीत आमी गावया. म्हजे उपरांत तुमी गायात. पाण संको 66. ताळयो पेटून हे गीत आमी गावया. स्तुती सालू जयानी नागे, येसु नामा स्तुती सालू जयानी नागे. ಸ್ತುತಿ ಸಲು ಜಯನಿ ಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿ ಸಲು ಜಯನಿ ಮಗೆ. ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ಜಯನಿ ನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ಜಯನಿ ನಗೆ. ಸ್ತುತಿ ಸಲು ಜಯನಿ ಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿ ಸಲು ಜಯನಿ ಮಗೆ. ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುವುದು. ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, स्तुती केल्ले वरवीं आमचे हात पाय सडेल जातात, मात्र न्ही आमचे शिरोय सडेल जातात. मात्र न्ही देवाचे उतर म्हणटा सैतान धांवतात. सोम्याची स्तुती केल्ल्या वेळार सैतान धांवतात. हे केवळ उतरांनी मात्र हांवें सांगचें न्ही, हांवें पळयलें घडीत. हांव थोडीं वर्सां मिसावांत आसलो.
आणि थंयसर आमी भाजने गावचे आसतले आनी एक डोलाक चाल्ला पुरा सांगाता घाल भाजने गायता आसतना थंयसर ती नवी क्रिस्तांवां चड तांकां जेजू वयर भावार्थ आसा तरी हेर धर्माची पुजा ती करनासतली. आमी स्तुती करता आसतना हालेलुया म्हणटा आसतना देवाचे उतर वाचता आसतना गितां गायता आसतना सैतानाचे बरी जिडे काडन ती लोळोवन आसतली. कित्याक देवाच्या उतराची स्तुती केल्ल्या वेळार सैतान ती धांवतले. मागीर तांकां ही लागम्यात घाल्ल्या वेळार ती मागीर उठोवड सरकी जातले. कित्याक देवाच्या उतराक तसली एक सकत आसा. देखून हांवें परतून एक पटी गावया. स्तुती सलुचय निमगे येसु नामा स्तुती सलुचय निमगे सकत सांगता सलुचय निमगे येसु नामा स्तुती सलुचय निमगे ಸ್ತುತಿ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. साहित्य पोटी मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो आमच्या जिणेंत कश्ट येतात समस्या येतात आणि ह्या वेळार देवाचे उतार म्हणटा भियोची गरज ना. कित्याक आमकां पस्सो आमकां राखसो देव आमचे सांगात आसा. सदांच आमचो मोग कसो देव आमचे सांगात आसा. देखून आमी भियोची गरज ना. तुम्ही एलियाच्या जिणेचेर एक दिश्ट घाले तर प्रभात एलिया पहिल्या रायाच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायात आणि 19व्या अध्यायात 18 आणि 19व्या अध्यायात आमी वाचता. एलियाक कश्ट आयिल्ले एलियाक कश्ट आयिल्ले आणि ह्या कश्टामध्ये सर्वेस्पराक तो सोदून वेता. ताणें बाल देवाच्या आराधकांक 450 बाल देवाच्या आराधकांक जिवेशी मारले. देखून जेजेबेल राणी ताका दावडान व्हरता. फाल्यां सांजे भितर एलिया प्रवादीची हांव तकले कातरता ताका जिवेशी मारता बेस्टायता. आणि जेजेबेल राणीक भियरलो एलिया प्रवादी होरे पर्वताक धांवता. देवाक तो सोदून वेता. देवा तूं खंय आसाय. म्हाका असले कश्ट आयल्यात आनी हांव तुजें आराधन करनासा तुजी स्तुती करनासा आनी जेजेबेल राणी म्हाका जिवेशी मारूंक भायर सरल्या. म्हाका धांवडान येता. त्या देखून हांवें खंय वचूं. धांवड म्हणले बरी एलिया प्रवादी होरेब दोंगराक वेता आनी ताका मस्त पुरासां जाता. कश्टा वयर कश्ट येता. भूक लागता पुरासां जाता. एका रुखा मळा तो न्हिदता म्हणटा देवाच्या उतार. एका कडच्यान भूक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी एक कडच्यान बे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी एक कडच्यान पुरासां. रुखाच्या मुळा न्हिदलेच ताका बरी न्हीद येता. मुखार वचोंक त्राण ना सकत ना. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचेर पातयेले एलिया प्रवादीक देव सोडिना. बदलाक देव एका दुता मुखांत्र ताका एक भाकरी आनी उदक थंयसर धाडून दिता. पळया कित्याक देवाचेर निजा देवाचेर पातयेले दवरलो मनीस एलिया. देवाचो सेवक एलिया ताणें मागणें केलेंच ताका न्हीद आयिल्ली आनी त्या वेळार एक देवदूत ताका उदक आनी भाकरी हाडून येता आनी एलियाक म्हणटा उठ खा आनी पी. तेच घडये एलिया उठता. ती भाकरी खाता ते उदक पियेता. ताजे भूक थांबना. परतून थंयच न्हिदता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दुसरे फावटी तोच दूत येता आनी म्हणटा भाकरी दिता आनी उदक दिता आनी म्हणटा खा आनी पिये.
येयल्या उरता, दुसरे पोटी ती बाकरी खाता आनी एक पोटी उदक पियेता आनी देवाचे उतार म्हणटा त्या बाकरेच्या आनी उदकाच्या बळान 40 दीस आनी राती होरे पर्वताक तो पयन करता. कितेंच कस नासतना पुरस्ता नासतना होरे पर्वताक पयत करता आनी थंयसर तो देवाक भेटता. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचेर पातयेर दवरल्याक, देवाची स्तुती केल्ल्याक, देवाचें आराधन केल्ल्याक केदीस तो हात सोडिना. बदलाक तांच्या गज जावन तो पावता. हांगासर येलिया प्रवादी भुकेल्लो थकल्लो, देवाचेर ताका विशेश पातयेनी आसली, देखूनच देव ताच्या मागणी आयकता आनी त्या पर्वताक वता आसतना देव ताका जाय आसचे कान फावो करता. देखून तो देवाक अर्गां दिता. दयेका तुमी बसात, बसोडून तूं आमी हें गीत आमी गावया. देखून तो संतोशान देवाक भेटोवंक वेता आनी थंयसर तो देवाक भेटता. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. 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 ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. धर्मदूताचे कृत्य 16वा अध्याय. पावलाचेर अनवर आयिल्ली. सिलासाक आनी पावलाक धर्न बंदेंत घालतात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कश्ट आयिल्ले. दुस्मानांनी ताचो वेडो घाल्लो. दुस्मान तांकां नाश करूंक भायर सरतात. पूण ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पावल आनी सिलास बंदेंत आसतना सोम्याची स्तुती करतात म्हणटा देवाचें उतार. देवदूताचें कृत्य पुस्तक 16वा अध्याय 16वी ओळ. एक दीस मोद्यान राती पावलाक आनी सिलासाक बंदेंत घाला. ताच्या आंगार सगळे मार आसात, रागात वळटा, आंग सकड उजो येता. तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूच्या मोगान बरयल्ले पावल आनी सिलास रोडोवन गरगोवन बसतना बदलाक बंदेंत आसले कडेन देवाची स्तुती करनासले. आनी हांकां पळयल्ले साबार जण बंदेकांनी थंयसर आसले, ते सकड सोम्याची स्तुती करूंक लागले. पावल आनी सिलासा सांगाता ते सोम्याची स्तुती करूंक लागले. कित्याक पावलाच्या आनी सिलासाच्या त्या उतरांनी तांकां जेजू थंय आकर्शीत केल्ले. जेजूच्या उतराचे सकत तांकां कळीत जाली, जेजूच्या गिताची सकत तांकां कळीत जाली. देखून तेय सोम्याची स्तुती करनासले. आमी थोडे फावटी नवे नवे जाग्याक सुवार्ता प्रगट करता आसतना कोणाच्या घरा गेल्यार आमकां भितर आपोवन मागणें करूं सांगचें आसलें. मागणें करता आसतना आमी तशेंच एक गीत गावन मागणें करचें आसलें. ती दारां बंद करून आमकां भितर दवरून मागणें करचें. कित्याक म्हळ्यार हेर सकयल हेर धर्माचे आसात, तांकां आयकल्यार कितें कस जातात म्हणून बागलां घालून मागणें करनासलें हांव. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचें गीत आयकोन हेर धर्माचे आमकां पळोवन त्या घराक येवन आसले. कित्याक देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाच्या उतराक सकत आसा. त्या उतरांत हांव जायते बरेपण जाता, जायते पिडेस्तांक गूण करता. देखून हांगासर पावल आनी सिलास देवाचे उतार परगटता आसतना, ताची स्तुती करता आसतना जायते बंदिकान पावल आनी सिलासाक पळयन आसले. ते थंयसर लागीं येतात आनी सोम्याची स्तुती करतात. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा
ह्या वेळार थंयसर एक व्हडलें एक आजाप जाता खंय भुंयकांप जाता आनी सगळें हालता बुन्याद पडटा भुंयकांपणे वरवीं दारुगोटे सगळे उक्ते जातात म्हणटा देवाच्या उतार बंदीखान्याचे पावलाक आनी सिलासाक सांकलींनी बांदले सांकल्यो सयत तुडतात आनी थंयसर आसले सक्कड दारां उक्ती जाता आसतना सक्कड बंदीवानाक धाव्वी येते आसले मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कोणूय सुद्दां धांवनात पावल आनी सिलास मात्र जेजूचे शिस आसले देवाचे व्यक्ती आसले उरल्यांक सगळ्यांक कोणाकय जेजू विशयान कळीत नासले तरी बागील उक्ते जाल्यार कोणीय धांवनात बदलाक पावल आनी सिलास सांगता सोम्याची स्तुती करच्यांत मग्न जावन आसले ह्या वेळार ते जैलसो अधिकारी भियेता जैलसो अधिकारी भियेता तो उठता आनी हे आसले कडेन धांवून येता सक्कड धांवून गेले म्हूण तो चिंता आनी आपणाची गत म्हाका कामांतले काडटले म्हाका लागर काडटले म्हणून तो जैलसो अधिकारी चिंता आसतना पावल म्हणटा तुवें कांय भियोवची गरज ना तुकाच कितेंच तूं वायट करिनाका तुवें कितेंच भियोवची गरज ना आमी सक्कड आंगात आसाव आमी कोणूच धांवून वचों ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक देवाची सकत तांचे ते आसली पवित्र आत्म्याची सकत पावल आनी सिलासाचेर आसली त्या देखून धैर्यान ते कश्ट फुडें करतात आनी धैर्यान शुभ वार्ता प्रगट करतात देवाची स्तुती करतात सगळ्यांक जेजू लागीं ते आपोवन हाडटात आनी ह्या वेळार तो अधिकारी म्हणटा हांवें कितें करूंक जाय पावल ताका म्हणटा तुवें पवित्र स्नान घे आनी तुवें एक जेजूचो पाटलावदार आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्याच घडये पावल आनी सिलासाक तो अधिकारी ताच्या घरा आपोवन व्हरता खंय ताच्या घायाक तो तेल पुसता आनी थंयसर पवित्र स्नान घेता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक देवाच्या उतराक सकत आसा देवाच्या स्तुतीक सकत आसा देवाच्या मागण्याक सकत आसा आनी खंडीत जे कितें आमी मागणे करता ते खंडीत आमकां मेळटा हांगासर पावल आनी सिलासा मुखांतर जायते जाणांक जेजूची बरी खबर प्रगट जाली जेजूची बरी खबर मेळ्ळी तशेंच तांचें थंय परिवर्तन जालें आमच्या जिणे मुखांतर हेरांक परिवर्तन करूंक पळोवचें आमचें हर एकल्याचें काम जावन आसा देखून आमी गावया मेले मेले सोलुगाळो निनगे बंदरू निराशे पडಬೇಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ जायते पटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत वयले वयर कश्ट येतात म्हज्याच कुटुंबाक कित्याक इतले कश्ट आमी चिंता पिडेंत कुटुंबांत समाधान ना रिणांत बुडल्या समस्ये वयर समस्ये भुरगीं आमी सांगिल्लें आयकनात अशें कश्टा वयर कश्ट हें गीतेंत म्हणटा मेले मेले सोलुगाळो निनगे बंदरू निराशे पडಬೇಡ वयले वयर कश्ट वता आसतना आमकां बेजार जाता जिवितच नाका हांव कित्याक हांगा आसा म्हणलें भोगप आमकां मस्त फुटी येता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडी भर आमी जेजूच्या त्या कुर्साचेर आमी दीस लावंक जाय मोरोडो जैते बंद जाल्लो जेजू आमकां आदर्श जावन आसा मोरोडू जिवन जाल्लो जेजू आमकां सर्वांक एक आदर्श जावन आसा ताकाय कश्ट आयले ताकाय समस्या आयले कश्ट वयर कश्ट ताच्याच कुटुंबाच्या साद्या ताण जावंक पुरो ताच्याच गांवाच्या लोकां ताण जावंक पुरो दुस्पणां ताण जावंक पुरो
या हेर सैनिकां जावं पुरो वयले वयर कश्ट कश्टा वयर कश्ट किड्याचे कश्ट मारांचे कश्ट मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कुर्साच्या वाटेचे ते कश्ट खंडीत जेजूक वयले वयर कश्ट आयले जेजू ते सकड मोगान स्विकार केले कित्याक बापाची कुशी करूंक तो ह्या संवसाराक आयिल्लो मनशाची कुशी करूंक न्हय ह्या सैतानाची कुशी करूं नये बदलाक देवाची कुशी करूंक म्हूण तो ह्या संवसाराक आयिल्लो देखून देवाची कुशी तो सकड करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तिसऱ्या दिसा देवाच्या उतार म्हणटा तो जिवंत जाता कश्टा वयर कश्ट ताका आयले समस्या वयर समस्या ताका जाले निराशे वयर निराशा तो भोगलो तरी सकड ताणें देवाक समर्पण दिल्यान जिवन जावं ताका साध्य जाता तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिणेंत कश्ट आसात थोडे कुटुंबां जावं पुरो सणावत कुटुंबां जावं पुरो समस्या आसात ना समाधान आसा सोलवणी आसा हर एका कामांत जैत मेळना बरें काम ना कुटुंबांत झगडे शेजारा मदें झगडे अशे जायते समस्ये आमकां आसात खंडीत पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा केदाळ तूं तुज्या पेल्याक बोगसूड जियेताय गे केदाळ तूं तुज्या कुटुंबांत समाधानान जियेताय गे समजून जियेताय गे तोळ खंडीत तूंय जैत वन जातोलय जेजून तेंच केलें कुर्साचें मरण तो मेलो ताच्याच दुस्मानाक जेजूचे दुस्मान न्हय जेजूक ताणें दुस्मान जावन घेतले तांकां ताणें बक्षिलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सकड ताचे कश्ट जेजू परिहार करता आनी त्याच बाबतींत आमी ह्या सोम्या लागीं मागोवंक जाय खंडीत आमच्या कुटुंबांत आसतले सकड कश्ट पयस करता कशें तो मरण जिवन जालो गी तशेंच आमच्या कुटुंबांत कश्ट अणवारा मदें जैते वन जावन जियोगो तो आमकां आदार जाता देखून ताचेर आमी पातेर दवरूंक जाय भावार्थ दवरूंक जाय ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು 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 ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರ್ ಸಂಗತ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ जायते भोवटे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हज्या कुटुंबांत म्हजी भुरगीं म्हाका पळयतात म्हजो घोव म्हाका पळयता म्हजी बायल म्हाका पळयता म्हण आमी चिंता पूण देवाच्या उतार म्हणटा जो कोण तुका म्हज्या मोगास आसा जो कोण तुका भोव लागशिल्लो म्हणलें तूं जाणाय तोय तुजो हात सोडटा एक काल येता तो म्हणून सक्कड तुजे तर पयस धांवतात तुज्या मोगाचे मनीस तुका सोडून धांवतात जेजूच्या जिणेंत तें तशेंच जालें जेजूक पेद्रोचेर मोग आसलो मात न्ही बरवस आसलो म्हज्या कश्टा वेळार ते म्हाका सांगात दितले म्हज्या समस्या वेळार ते म्हाका सांगात दितले म्हूण ताणें चिंतलें पेद्रो जुआंव जाकोव जावं पुरो तरी ते गेत्सेमनी मळ्याक गेल्ल्या वेळार तांचेतल्याक ते न्हिदतात जेजू मात्र एकलोच मागणें करता जेजूच्या मोगाचें शिस्तें जावन आसलें तेय जेजूक सांडून वेतात तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिणेंत म्हाका तो आसा म्हजी भुरगीं आसात म्हजो बापूय आसा म्हजी आवय आसा म्हूण आमी चिंता राखता पूण जायते फावटी अशें घडना आमी मोग केले मनशांत आमच्या तोंड पयस वेतात एक घडीत हांव डिग्री करनासतना एक सांगाती म्हजो ग्रेस्त मनीस तो ताच्या आवय टिचर जावन आसली बापूय भायल्या गांवांत वावर करनासलो त्या वेळारच 1985-86 बाई येतालो तो कॉलेजीक
आवय बापे आवय इसरले बरी दितली कित्याक म्हळ्यार बापे भायल्या गांवांत आसलो पुतू कितले पयशे सरता ते सकट दितले गरजेक मात्र न्ही गरजे भायर ती पयशे दितली कित्याक एकलो तो पोतू डिग्री करता आसतना फ्रेंड्स ताका चडले उपरांत ताच्या बापयक आवयक हाची विशयान खबर मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार तो क्लासीक वचनातलो फिल्म थिएटराक गे फ्रेंड्स सांगात भोंवचें हेंस करनासलो आवयक खबर मेळटा आसतना पयशे दिवचे उणें केले पयशे नान जाले पूण हो ड्रग्साक त्या दळास वळख जाल्लो पयशे नात ड्रग्स मेळना इश्टी पयस गेले सोरपणां ताणें सुरू केली पयले ल्हानशे सोरपणां सुरू केली उपरांत सवय जाली व्हडली व्हडली सोरपणां सुरू केली आनी मगाच्या भावान हाडे पयलीं उपरांत ताका पुलिसांनी ताका कैद केलो कित्याक ताच्या सोरपणां चडली ताका धरले आनी तो बंदेंत पडलो आवय बापेक बारीक आशा आसली एकलो तो पोतू आमच्या म्हातारपणान आमकां बरें घन पळयतलो आमकां राखतलो सांबाळटलो म्हूण बारीक आशेन आसली पूण मोगाच्या भावान आनी पयलीं तशें जायना थोडे पटी जे कितें आमी आशेता तें आमकां मेळना घडना जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारांत त्या देखून हें गीत ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮ ಒಮ್ಮೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗುವುದು आवय बापेचो मोग उणो जाता काय भुरग्याचो मोगय उणें जाता काय पूण मोगाच्या भावान हाडे पयलीं शाश्वत मोग म्हळ्यार सोम्यसो मात्र त्या देखून ताचेर मात्र आमची पातीनी आसूंक जाय बदलागदू ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತವು आवय बापेचो मोग पयस जाता भुरगीं हे काळ येता आसतना आवय बापेक सांडटात आमकां कळी जाता ह्या दिसांनी दिसता दिसोन येता एकलोच पोतू दोगां पुतां आसली आवय बापेक भायर घालतात पूण मोगाच्या भावान हाडे पयलीं देवाचो मोग मात्र आचाल मोग तो मात्र शाश्वत मोग त्या देखून आमचे पात्येनी ह्या सोमेचेर आसूंक जाय देखून आमी स्तुती करना आसां ताका अर्गान दिवन आसां ताणें आमच्या जिणेंत जायतें बरेंपण केलां आनी असलेंच बरेंपण सोमी सदांच आमकां करून दी म्हणून ताची स्तुती करया आनी गावया ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕಟ್ ಸಂಗತ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ एक घडी बरें उबे रावया सोमीन आमच्या जिणेंत गेले स्वरूपकाराक आमी अर्गान दिवया हालेलुया 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 दोन्ही आमच्या हात उभारण्याची आमी स्तुती करूया हालेलुया हालेलुया कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट touch and heal from the sickness. Come Holy Spirit, hallelujah, 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ hallelujah, hallelujah, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ
ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. दयाकन बसात. जेजू आमचो मोग करता मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो. आमकां हर एकल्याक तो पळोवन आसा. आमच्या हर एकल्याच्या काळजाचे अत्रेक तो जाणा आसा. आमी स्तुती केली गिता मुखांत जेजूक आमी स्तुती केली. आमच्या हर एकल्याच्या काळजाचे अत्रेक तो जाणा आसा. हर एक बांदपास तो जाणा आसा. स्तुती केल्ले वरवीं सकट सोड येतात. हांवें सांगलें तुमकां आरंभार स्तुती केल्ले वरवीं सैतान सैत धांवतात खंय. सैतानाच्यो शक्त्यो मोडून येतात. वैभोगाच्या भावान आनी भयणीनो देखून आमी देवाक स्तुती केली, ताका अर्गान दिली. कित्याक तो आमचो मोग करता. जायते बरें पडटलें आमकां येदोळूस केलें. कित्याक आमी मागणें करता, कुटुंबांत मागणें करता, सोमेची स्तुती केली. आतां खंडीत जायते बरेंपण केलें. कित्याक तो आमचो मोग करता. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 13वो अध्याय 13वी वळ अशें म्हणटा, भावार्थ बोरवोसो आनी मोग 3 संगत्यो बाळतात. भावार्थ बोरवोसो आनी मोग 3 संगत्यो बाळतात. हातूं मोगूसू अत्युन्नत जावन आसा. भावार्थ बोरवोसो मोग 3 संगत्यो बाळतात खंय. तातूंत मोग भोव गरजेचो. भावार्थ गरजेचो तो आमचें तें आसा. बोरवोस एक गरजेचो. ह्या वर्स आमी बोरवोसाच्या वर्स जावन करनासा. पूण हाच्या वर्त तें मोग भोव गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी देवाचो मोग करता, पूण म्हज्याच शेजारांत आसल्याचो मोग हांव करिना. देखून सांजू हांव म्हणटा, हांव देवाचो मोग करता म्हणून म्हज्या भावाचो हांव द्वेश करता तर हांव फटकिरो. देवाचो मोग करूं सुलाभ. कित्याक हांव इगर्जेक येता, मागणें करता, स्तुती करता, अर्गां दिता, देवाचे उतार वाचता. देवाचो मोग केल्ले बरें जाता. पूण म्हजे शेजारांत आसल्या ती संबंद बरो दवरूंक ना. तांचे लागीं हांव झगडें करत आसा. देखून सांजू हांव म्हणटा, देवाचो मोग करता म्हणून म्हज्या पेल्याचो हांवें द्वेश केलो तर हांव फटकिरो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव म्हळ्यार मोग. तो आमचो मोग करता म्हळ्यार हांवें. देव म्हळ्यार मोग. ताणें आमचो पयलो मोग केलो म्हणटा जुवांच्या पयल्या पुस्तक 4 अध्याय 19वी वळ 18वी वळ म्हणटा देव म्हळ्यार मोग. जुवांचो पयलें पुस्तक 4 अध्याय 8वी वळ म्हणटा देव म्हळ्यार मोग. 19वी वळ म्हणटा ताणें आमचो पयलो मोग केला. आमी ताचो पयलो मोग केलो न्ही, ताणें आमचो पयलो मोग केलो. कशें? ताणें आमचो पयलो मोग केलो म्हळ्यार आमकां ताणें ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान रचला. तो जावन आसा देवाचो पयलो मोग. जर तर ताका आमचे ते मोग नातले वेळार नातलो तर ताच्या रुपार आमकां तो रचतो ना. उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायात 20 आनी 7वी वळेंत आमी वाचता, देवान मनशाक ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. तशें म्हळ्यार तो आमचो मोग करता. मात न्ही, ताणें आमचो पयलो मोग केलो. ताणें आमचो पयलो मोग केल्यार आमी सकड ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याचें हें एक भाग. ताणें आमकां मूण जाती बरी आसा करूं ना. ह्या कसल्या उरल्या सुकण्या बरी ताणें आमकां आसा करूं ना. रूख झाडां बरी ताणें आमकां आसा करूं ना. बदलाक ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन आमकां रचला. त्या देखून खंडीत देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. तो आमचो मोग करता मात न्ही, ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान ताणें आमकां रचल्या खातीर ताका आमी अर्गां जावं जाय खंय. केवळ आमकां सारक्यान रचुल्लो मात न्ही. जेरमाया प्रवादीच्या पयल्या अध्यायांत 5 वळेंत म्हणटा, आवयच्या कुशव्यांत रसच्या दीस तुजी म्हाका वळख आसतली. पळय तो आमचो कितलो मोग करता. देवाचो मोग
विशेष जावन आसा, विचित्र जावन आसा. आवयच्या कुसव्यांत रसच्या दीस म्हाका तुजी वळख आसली म्हणटा जेजू. तुवें जल्मोवच्या पयलेंच म्हाका तुजी वळख आसा. देखून आमी ताका अर्गान दिवया आनी एक गीत आमी गावया. पाणसंको 62 तुमच्या गिताबुकांत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. सांगा म्हणया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. देवा तुझी स्तुती करता, जीव आस्ता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. दैविक सुबुदान स्तुती करता, सगळे सत्तेन हांव गायता. दैविक स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांव गायता. असो जीव आस्ता तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. असो जीव आस्ता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आसता आसता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आसता आसता. असो जीव आस्ता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. असो जीव आस्ता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. मोरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. मोरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. मोरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. पावला बरी हांव मोग करता. असो जीव आस्ता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. असो जीव आस्ता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. असो जीव आस्ता पर्यंत
तुझ्या रसांत पावता पर्यंत असो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत हालेलुया 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 सकट उभ्या राहून आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया Praise the Lord हालेलुया 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 Come, Holy Spirit. Touch and heal from the सकट सांगता. दायकन बसात. देव आमचो मोग करता म्हळे ताणें आमचो पयलो मोग केला म्हळे जल्मोवच्या आदींच म्हाका तुजी वळख आसली म्हणटा जेरोमया प्रवाद्या मुखांत देव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. केवल जल्मोवचे पयलीं वळख आसली मात्र न्ही. तो म्हणटा पळय तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर हांवें बरयला. तो जावन आसा देवाचो मोग मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. इजाया प्रवादी 49 अध्यायांत 16व्या वळीन म्हणटा पळय हांवें तुजें नांव हाताच्या ताळवेचेर बरयला. म्हळ्यार तो आमचो तितलो मोग करता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते पोटी हो मोग विसरून आमी पयस येता. जायते पोटी देवाच्या मोगाची गुंडाई आमकां कळीत ना. तो म्हणटा तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर हांवें बरयलां. हाताच्या ताळवेचेर बरयलें तर आमकां सुलाबायन दिसता. म्हळ्यार तितलो आमचो मोग तो करता म्हणटा देवाच्या उतार. 49व्या अध्यायांत 15व्या वळीत देवाचे उतार म्हणटा एक स्त्री आपल्या दूध दिवच्या भुरग्याक विसरत गाय. आमकां कळीत आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायत्यो स्त्रिया आसात. त्या स्त्रियेक आपणाचे भुरगे कशें आसूं दी तें सोबीत तें भांगार तें रुपें. खंयची स्त्री एक आवय आपल्या भुरग्याक पयस करिना. तें भुरगें कशेंय आसूं दी तें आवयक मानीक भांगार. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा एक आवय आपल्या भुरग्याक पयस करीत तरी हांव तुमकां सांडिसोना. एक आवय आपल्या भुरग्याक थोडो काळ पयस करीत पूण हांव तुमकां सांडसोना. थोडे पटी तशें जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमी चिंता आवयक आपणाचें भुरगें भोव मोलादीक. पूण थोडे संदर्भ येतात ती आवय त्या भुरग्याक पयस करता. आमकां कळीत आसा जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमच्याच समाजांत भुरग्यांक पयस केले घडत आसात. पूण देवाचे उतार म्हणटा
एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत तरी हांव सांडिसो ना. देखून एक गीत अशें आसा, जैसी माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. जैसी माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. या देवाचे उतर सकड आम्ही सांगता गाऊया. जैसी माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. सकड सांगता. जैसी माता संभाल वैसा यीशु संभालेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी बिना छोड़ेगा छोड़ेगा, कभी कभी बिना त्यागेगा त्यागेगा. जैसी माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा. एक आवय मगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितले कश्ट आयले रे. भुरग्याक सांडेना, भुरग्याक पयस करिना, पूण देवाचे उतार ताच्या वर्त्या मापान आमचो मोग करता म्हणटा. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडोंक पुरो, पूण हांव तुमकां सांडचो ना. तो जावन आसा देवाचो मोग. त्या देखून त्या मोगान देव म्हाका आनी तुका सांगता, भिये नाका. तुवें भियोवची गरज ना, कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा. जेजून आमकां तें म्हणलें. जेजून आपल्या शिसांक ताणें तें म्हणलें, हांव सदांच तुमचे सांगाता रावतलो, कित्याक हांव तुमचो मोग करता. कशें बापान म्हजो मोग केला तशें हांव तुमचो मोग करता. तुमी भियोवची गरज ना. देव आमच्या सांगाता आसा. जायते पटी वांजलांत ही उतरां आमी आयकता. प्रत्येक जावन देव मैजेक सांगता, हांव तुजे सांगाता आसा. देवान मैजेक एक व्हडली जबाबदारी दिल्ली. ती जबाबदारी जावन आसा इस्रायल लोकांक इजिप्तांतावन पाटी हाडची जबाबदारी, बासयल्ल्या गांवांक पाटी हाडची जबाबदारी, दूद आनी मोव वाडच्या त्या गांवांक पाटी हाडची जबाबदारी. तितली सुलाबाची न्हय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कित्याक मैजी एक सामान्य गवडी जावन आसलो. तो आपणाच्या गवळ्या आपणाच्या शेळयेक सरयता आसतना देव ताका आपयता. उज्याच्या बोल्या मुखांत्र, उज्या मुखांत्र देव ताका आपयता. तुवें थंयसर वचोंक जाय, इजिप्ताक वचोंक जाय आनी थंयसर म्हजो लोक कश्ट जाता त्या कश्टांत त्या लोकांक तुवें कुंभ करूंक जाय. तांकां तुवें बासयल्या गांवांक आपोवन हाडूंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही कश्टाची जबाबदारी. तो लोक थंयसर काम करनासा, थंयसर राय आसा, त्या लोकांक तांचोच म्हणलो मूग केली आसा. तांचे तावण तांकां सुटका दिवन पाटी हाडचे तितलें सुलभाचें काम न्हय. देखून गोंयचे म्हाका हें जायना म्हणटा, म्हाका सारकें उलोवंक कळीत ना म्हणटा. त्या राया मुखार वचोंक म्हाका असाध्य म्हणटा. त्या राया मुखार वचोंक हांव कोण म्हणटा. जायती निभा दिता, जायती निभा दिता. आनी ह्या वेळार देव ताका म्हणटा, तुवें भियोवची गरज ना, हांव तुजें सांगाता आसा. कित्याक देवान इस्रायल परचेचो मोग केल्लो. आपणाची स्पर्श जावन ताणें तांकां घेतिल्ली. त्या परचेक थंयसर कश्ट सोडूंक देवाक मौन नातलें. देखून मैजेक तो विसता आनी तुवें थंयसर वचोंक जाय आनी त्या कश्टाच्या लोकांक तुवें पाटी हाडूंक जाय म्हणटा आसतना मैजे निभा दिवन म्हणटा म्हाका जायना. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव मैजेक देर दिता आनी म्हणटा तुवें भियोवची गरज ना,
हांव तुजे सांगाता आसा हांव तुजे सांगाता आस रावता तुवें थंयसर वता आसतना हांव तुजे सांगाता आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या धैर्यान कश्टान म्हणले बरी मयचे ही एक जबाबदारी हाती घेता. आरोना सांगाता तो ही जबाबदारी हाती घेता आनी हर एक घडये म्हणले बरी जे कितें देवान सांगिल्लें देव मयचे सांगाता पयन करनासलो. उदक नातल्या वेळार उदक तो दिता, काण नातल्या वेळार मान्ना तो दिता. वत आसतना वाटेर लोक वाटेर फाटी येता आसतना कठीण वत आसतना मोडासो कोंबो जावन तो ताका सावळी दिता. कठीण रात आसतली राती ताका सोलो आसात जाल्ल्या वेळार उजवाडाचो कोंबो जावन तो तांकां वाट दाखयता. हे मयचे ओरवे जाल्ले न्ही, देव ताच्या सांगाता आसलो देखून ताका हें साध्य जालें. दर्यो विंगड करता आसतना देव ताच्या सांगाता आसलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे सकड ताका साध्य जालें देवा सांगाता आसले वरवीं. देव ताच्या सांगाता आसले वरवीं हें ताका साध्य जालें. आनी जें कितें देवान सांगिल्लें हांव तुजें सांगाता आसा म्हणून निमाण्या पर्यंत देव ताच्या सांगाता आसलो, देव ताच्या सांगाता आसलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केवळ मयचेक मात न्ही, अब्रामाक ताणें तें सांगिल्लें भियोची गरज ना. जोशुवाक मयचे उपरांत जोशुवा येता, जोशुवा तशेंच देवाच्या सांगाता ताका झूज जिखोवंक साध्य जालें. या त्या लोकांक संपूर्ण रितीन बासयल्या गांवांक आपूण हाडूंक जोशुवाक साध्य जालें. कित्याक देवान ताका सांगिल्लें कशें मयचे सांगाता हांव आसलो गी तशेंच तुजे सांगाता हांव चलतां. कशें मयचेक हांवें वाट दाखयली गी तशेंच हांव तुजे सांगाता चलतां. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जें कितें देवान सांगिल्लें देवान तें पाळलें. देव मयचे सांगाता चल्लो, देव जोशुवा सांगाता चल्लो आनी जें कितें ताका गरज आसा तें सकट ताणें दिलें. देखून तो इजाया प्रवाचेच्या 40 आनी 3 अध्यायांत आमी वाचता. थंयसर ते घडीत एक आयका तुमी. थंयसर जेजू देव जायते फावटी भियेनाका म्हणटा. तुमी आयकात. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेश जाल्यार हांव तुजें सोबें आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेश जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. इजिप्त हांवें तुजे सोडवणेचें मोल कशें दिलां. तुज्या बदला इथिओपिया आनी सेबा दिल्यात. तूं म्हजे दिश्टेन मोला देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुज्या बदला मनशांक दितां आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दितां. भियेनाका कित्याक हांव तुजें सोवें आसा. तुजे संततीक हांव उदेंत दिता न्हू पाटी हाडटलो अशें म्हणटा देवाचें उतार. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हळ्यार हर एका घडये हर एका वेळा म्हणले बरी देव म्हजे आनी तुमचे सांगाता आसा म्हणून इजाया प्रवाद्या मुखांत्र देव आमकां बसयता. कशें तो अब्रामा सांगाता आसलो. अब्रामा कितें तें म्हळें, अब्राम भियेलो, म्हाका एकलोसो एकूय पूत ना. तरी देव ताका बसयता. तुवें भियोवची गरज ना. तुकाच म्हणलो एक पूत हांव दितां, तुजोच म्हणलो पूत एक हांव तुका दितां. आनी देवान तेंच केलें. अब्रामा सांगता देव आसलो, मयचे सांगता देव आसलो, जोशुवा सांगता देव आसलो. आतां इजाया प्रवाद्या मुखांत्र देव म्हणटा हर एकल्या सांगता तो आसा. भियेवची गरज ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी हांव भियेतां. जायते फावटी देव आसा म्हणलें चिंता बी म्हजें तें येना. जायते फावटी देव नातले बरी हांव जियेता. कित्याक म्हळ्यार म्हजो भावार्थ उणो जाला, म्हजो भावार्थ तण जाला. मुरये की म्हणलें जिजून ह्या देवदूतान, भियेनाका मुरये, तूं देवाच्या पुताची आवय जातली.
हे सावाल वयता आसतना मुरी म्हणटा हें कशें जावचें, हांव आजून अंकार म्हाका काजार जावना, हांवें कशें देवपुताचे आवय जावचें. आनी ह्या वेळार देवदूत म्हणटा मुरये तूं भिये नाका. जुजे की देवदूत त्यांचं म्हणटा न्हिदेंत मुरयेक तुजी पतीण जावन घेवंक तूं भिये नाका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अशें जायते फावटी हे भिये नाका म्हणले शब्द वाजलांत आमकां मस्त फावटी दिसोन येतात. 366 फावटी भिये नाका म्हळ्यार 365 दीस आसचे वर्साक म्हळ्यार हर एका दिसा जेजूची एक एक बसोवणी. भिये नाका हांव तुजे सांगाता आसा, घाबर नाका हांव तुजो देव, हांव तुका राखता सांबाळता, हांव तुजे सोवे आसा. अशें जायते देवाचे उतार आमकां बसयता की हांव तुजे सांगाता आसा. पूण हांवें वेदोळ सांगलें मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो जायते फावटी हांव हें पातयेना. देव म्हजे सांगाता आसा म्हणलें हांव चिंतिना. देव म्हजे सांगाता नातल्ले बरी हांव जियेता. देखून एक घडी बरो मावून रावया, एक उबें रावन एक गीत आमी गावया. देव म्हजे सांगाता आसा म्हणल्यार पुचिंता म्हजी ती येवन सक्कड आमी उबें रावया आनी एक गीत आमी गावया. Pan Sanko 15. Mucha sangata tora ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. मुझ्या सांगाता तोरा ये जेसू तुजे शिवाय जियेना. मुझ्या सांगाता तोरा ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. मुझ्या सांगाता तोरा ये जेसू हांव तुजे बिन जियेना. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा, मोराणाच्या वेळार जीव मोजोसा. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा, मोराणाच्या वेळार जीव मोजोसा. मोच्या सांगाता तोरा ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. मोच्या सांगाता तोरा ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. दुखाच्या वेळार आवय तुसा, म्हाका दिसतना बापूय मोसोसा. दुखाच्या वेळार आवय तुसा, म्हाका दिसतना बापूय मोसोसा. मोच्या सांगाता तोरा ये जेसू तुजे शिवाय जियेना. मोच्या सांगाता तोरा ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना. दुकोळाच्या वेळार पावस तुसा, आवराच्या वेळार दोन मोची साथ. दुकोळाच्या वेळार पावस तुसा, आवराच्या वेळार दोन मोची साथ. मोच्या सांगाता तोरा ये जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना.
मोच्या सांगाता तुरा ए जेसू तुझे शिवायची येना कष्टांच्या वेळार इष्ट मुसोसा दुबावाच्या वेळार बरवो सोसा कष्टांच्या वेळार इष्ट मुसोसा दुबावाच्या वेळार बरवो सोसा मोच्या सांगाता तुरा ए जेसू तुझे शिवायची येना मोच्या सांगाता तुरा ए जेसू तुझे शिवायची येना हालेलुया 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 कडवडा टाळ्या हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेसू अर्गान तुका सोम्या जेसू अर्गान तुका सोम्या जेसू अर्गान तुका सोम्या जेसू होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या जेसू तुका सोम्या जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या स्तुती जेसू तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या नामान जेसू तुका सोम्या जेसू अर्गान तुका सोम्या नामान तुका जेसू सोम्या जेसू नामान तुका जय सोम्या जय तुका जेसू सोम्या जेसू जय जय तुका जय सोम्या जय तुका जेसू सोम्या जेसू जय जय तुका सोम्या आराधन तुका जेसू सोम्या जेसू कोण तुका आराधन सोम्या तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू हालेलुया 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 दायकान बसात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव आमचो मोग करता म्हळें आवयच्या कुसव्यांत रसच्या दीस म्हजी ताका वळख आसली देवाचे अवतार म्हणटा मात्र न्ही तो मोजाणे तुमचो वर्तो मोग करता म्हळें आवयच्या की वर्त्या रितीन तो मोजाणे तुजो मोग करता पूण जायते फावटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव म्हजो मोग करता म्हण हांव विचारता कित्याक म्हळ्यार म्हजो भावार ते लस घात हांव दुबावता पातयेनी म्हजी लिवणी जेजूच्या परगटजिण्या वेळार ताणें तशेंच जायते रितीचो भावार्थ पळयलो तो ताचो मोग करतलो तरी लोक ताचो मोग करूंक पाटी सरलो प्रत्येक जावन जेजू आपणाच्याच गांवांक माय गांवांक गेल्लो नजरेताक तो गेल्लो नजरेताक वता आसतना जेजूक म्हणटात हो त्या जुजेचो पूत न्हय गी त्या सुतारेचो पूत न्हय गी त्या मुरयेचो पूत न्हय गी ताच्या भाव आनी भयणी हांगासरच आसात थंयसर देवाचे उतार म्हणटा जेजून जायत्या जापा थंयसर करूनात कित्याक म्हळ्यार जेजूक आजापा करचे तर थंयसर ताका भावार्थ दिसाचे भावार्थ आसले कडेन मात्र जेजू आजापा करता कित्याक जेजू जायते फावटी गूण करता आसतना म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें तुजो भावार्थ आचाल असलो भावार्थ हांवें इस्रायलान सयत पळोवंक ना जेजून गूण करतना म्हणचे ती उतरां कुर्ड्याक दिश्ट जेजू म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं तुका दिश्ट मेळ्ळी मोगाच्या भावान आनी पळयलो जेजू आमचो मोग करता वय देव आमचो मोग करता वय पूण हांवें ते भावार्थान स्विकार केल्ल्या वेळार मात्र म्हजे ते आजापा घडटात म्हजे ते बरेंपण घडटा भावार्थ नातल्या वेळार खंडीत म्हजे ते कसलेंच बदलावान येना देखून जेजू नजरेतात कसलीय साजापा करिना म्हणटा देवाच्या उतार कित्याक म्हळ्यार ताचो भावार्थ नातलो तो आमचो तूं ताचो पोतू हाचो पोतू ताचे सकड हांगात आसात
जेजू वयर भावात नातले वरवीं थंयसर ताणें सण आजापाचें कामां करूनात ह्या जायत्या पिडेस्तांक थंयसर बरेंपण जावना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू केवळ ताच्या लोकांमध्ये मात न्ही, ताच्या शिसामध्ये तसलेच एक चिंतप ताका येता. एक पोटी जेजू एक बापूय आपल्या पुता काडून येता काय. आमी मातेवाच्या 17व्या अध्यायांत वाचता. एक बापूय आपल्या देवसार लागल्या पुता काडणे जेजू लागीं वेता. पूण जेजू थंयसर बिजी आसलो, देवाचे उतार प्रगट करून बिजी आसलो. देखून हो बापूय शिसा लागीं वेता आपल्या पुताक व्हरून, आनी म्हजो पुताक देवसार लागला कितेंपणी करून गूण करा. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा मातेवाच्या 17व्या अध्यायांत, शिसांनी मागणें केलें तरी त्या भुरग्याक बरेंपण जावना. उपरांत बापूय जेजू त्या भुरग्या काडून जेजू लागीं गेलो. जेजूचे शिकापण दिवन जाल्या उपरांत, शिकोवण दिवन जाल्या उपरांत जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, आनी म्हज्या पुताक देवसार लागला, कितेंपणी कर ताका बरें कर. हांवें तुजे शिसा थंय व्हेले, तांकां बरें करूंक जावना. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू सांगची ते उतरां, ये अविश्वासे आनी नश्टे संतते केदोळ पर्यंत हांवें तुजे सांगाता रावचें. 17वा अध्याय 17वी ओळ मातेवाची. देवाचें उतार म्हणटा, ये अविश्वासे आनी नश्टे संतते केदोळ पर्यंत हांवें तुजे लागीं रावचें. म्हळ्यार आपल्या शिसात जेजूक भावार्थ दिसतना पळया, शिसू जेजू सांगाता आसले. जेजूच्या आजपा कामां ते पळयतले, जेजू सांगता ते जेवतले, जेजूची शिकोवण ते आयकतले. तरी एका देवसार लागल्या भुरग्याक गूण करूंक तांचे वरवीं असाध्य जालें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो भावार्थ अशेंत्यान आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमी ताचेर डिपेंड जाल्ल्या वेळार मात्र भावार्थ सरता. हांगासर जेजू आपल्या शिसात भावार्थ पळयना. तो म्हणटा, ह्या विश्वासे आनी नश्ट संतते केदोळ पर्यंत हांवें तुमच्या सांगाता रावचें. तुमच्या सांगाता आसा, तुमच्या सांगाता हांव जियेता, तुमच्या सांगाता हांव जेवता, तुमच्या मुखार हांव शिकोवण दिता, आजापा करता, तरी तुमकां आणखी भावार्थ ना गी. जेजू आपणाच्या शिसांक सांगचें घडिता. म्हळ्यार थंयसर जेजूक आपल्या शिसात कसलोच भावार्थ दिसना. आनी एक घडीत पळया, मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत 20 आनी 6व्या वळेंत जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आपल्या शिसांक जेजू सांगचे ते उतरां, कितलो उणो भावार्थ तुमचो. एक पोटी जेजू आनी ताचे शिस दोनीर पळयन करनासले. जेजू सगळी रात मागणें करनासलो, देखून जेजूक न्हीद आयिल्ली, देखून तो दोनीर न्हिदलो. आनी अशें वारें येता आसतना वारें वादळ येता. वारें वादळ येता आसतना दोड हालता दळता, इल्ल्या वेळार बुडटा म्हणल्यार बरी जाता. शीं सगळे भियेतात. ते सोम्याक उठयतात, सोम्या उठ, आमी हांगासर मरता. जेजू उठता. कित्याक जेजूक वस्तू पुरा चण जाल्ली. सगळे रात ताणें मागणें केल्लें, बापा लागीं ताचो संबंद बरो आसलो, तो मागणें करतलो. देखून जेजूक न्हीद आयली. न्हिदल्या वेळार शीस उठयतात. जेजू सामुद्र सगळो शांत करता आनी आपल्या शिसांक म्हणटा, कितलो उणो भावार्थ तुमचो. 8व्या वळेंत 20 आनी 6व्या वळेंत अशें आसा, इतले बिजूड कित्याक, कितलो उणो भावार्थ तुमचो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, शिस जेजू सांगाता आसले, तरी तांचे ते भावार्थ ना. त्या देखून मस्तुपोटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव आनी तुमी मस्तुपोटी मागणें घेता जावं पुरो, आराधना येता जावं पुरो, मस्तू मागणें करता जावं पुरो, तोळ आमकां भावार्थ येवचें म्हणना. बदलाक सगळी आमची योजना ह्या सोमेच्या पांया तळ घाल्ल्या वेळार म्हाका बरें जाता. हांवें मागिल्लें मेळटा म्हणलो तो भावार्थ आसा, तर बोरवोस आसल्या वेळार मात्र म्हजे ते भावार्थ सरता. हांगासर जेजूक शिसा ते भावार्थ दिसना. तशें म्हळ्यार जेजू भावार्थ नातलो म्हूण सांगना. एका स्त्रियेक जेजू म्हणटा, एक पुटी एक स्त्री. मातेवाच्या 15व्या अध्यायांत आमी वाचता, एक पुटी एक स्त्री आपणाच्या धुवेक आनी जेजू लागीं वेता काय. आनी त्या स्त्रियेक, त्या चेडवाक ताका पिडा आसली, मोरलुकेची पिडा आसली. देखून जेजू म्हणटा, वय कानान घान स्त्री आपल्या धुवेक हाडून येता, तिका देवसार लागुल्लो, आनी ती मागणें करता, कितें म्हणी कर, म्हज्या धुवेक बरें कर. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ती कानान घान स्त्री जाल्यान जेजू तिका कॅर करिना.
जेजू आपल्याचे काम कर शिकोवन दिवनंत आसता पूण ती स्त्री परतून आनी परतून जेजू कडेन मागता कितें बरें कर न्ही म्हज्या धुवेक बरें कर आनी निमाणे जेजू मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या स्त्रियेचो भावार्थ पळयलो तिका गूण करता आनी ती तो म्हणटा बाये वर्तो तुजो भावार्थ तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुजे तें जावं या तुज्या धुवेक जावं मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती एक कानागान स्त्री जुदेव स्त्री न्ही तरी तिका मागल्या मेळटा कित्याक जेजूस म्हणटा बाये वर्तो तुजो भावार्थ तो सोलो भावार्थ म्हजे ते आसल्या वेळार माथ्याच्या 8व्या अध्यायात आमी शातापाती विशयान वाचता तेच रे तशेंच शातापाती आपणाच्या साकरा खातीर मागोवंक आयिल्लो आनी जेजू तसो भावार्थ पळोवन म्हणटा असलो भावार्थ इस्रायलान सयत म्हाका पळोवंक मेळोवना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडीभर हांवें नियाळ करूंक जाय म्हज्या जिणेंत हांवें नियाळ करूंक जाय म्हजो भावार्थ कशें आसा शिसां बरी आसा गे सदांच ते जेजूक पळोवन आसलें जेजू सांगता असो जेवण आसलें पूण ती कानान गान स्त्री पयस आसली जेजूक लागीं नासली तरी जेजू तिचे ते भावार्थ पळयतो तो शातापाती तशेंच एक अधिकारी तोय एक जुदेव न्ही तरी जेजू ताका ताच्या सावकाक गूण करता आमी आमकांच एक फावटी नियाळ करूंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजो भावार्थ कशें आसा नजरतगार जेजूचो लोक तांचे ते भावार्थ नातलो कित्याक म्हळ्यार हे हांवें अनुभव केल्ले हांव मिसावांत आसलो थंयसर क्रिस्तांव मस्तुणी आसली हेर धर्माची मागण्याक आनी येतली आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तांकां मागल्या वेळार तांचें तें परिवर्तन जातलें तांचे ते आसलो सैतान धांवतलो तांकां भावार्थ बेग्गी मेळटलो अणभावार्था ते तरी मागणें केल्ल्या वेळार कुडले तांचे काने पीड आसल्यार गूण जातले पूण आमच्याच लोकांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितले मागल्या रे तांचे ते कसलेंच परिवर्तन ना हांव हांगाची येत्तो कुशीन एक पिरगेजेंत आसतना एका इश्टारा दीस दोगा तेगा बायल मनशां आपल्या भुरग्यां सांगाता इगर्जेक आयिल्लीं म्हळ्यार तांचे भुरगीं आमच्या तिस्कालाक येवन आसले त्या स्त्रियेन पयले फावटी इगर्जे घेवचे काय आनी ती म्हाका मेळोवंक आयली ती अशेंच फेस्ताक मेळोवंक म्हण आयिल्ली पूण तांकां इगर्ज पळोवंक जाय म्हणून इगर्जेक आपण व्हेलें आनी थंयसर तांकां मागणें करी जेवण बगलें तांणी म्हजे कडेन मागोवंक सांगलें आनी मागलें आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या स्त्रियांक दोळ्यांत दुकां येवन ती म्हणाले पयले फावटी आमकां असलो एक अणभव जावचो फादर आमी येदोळ पर्यंत इगर्जेक येवना आमची भुरगीं हांगा तिस्कालाक येतात वय तरी आमी येदोळ पर्यंत इगर्जेक येवना पूण आज जेजूचे जिवनपणाचे प्रस्तारी सांगासर मागिल्ले आमकां वर्तसून तसलो दुकां गळोवन ती म्हणाली एक बायल मनीस पडले तेंत असलो एक अणभव आमकां पयले फावटी जावचो पूण आमच्याच लोकांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी असलो अणभव जायना कित्याक म्हाका जेजू सदांचो जाला म्हाका जेजू सदांचो जाला कितें जाल्यार जाता म्हणल्यार मानव भावान हांव मिसाक पेता थोडे फावटी आनी एकल्याच्या वत्तान जावं पुरो आनी एकल्याक मेळचे खातीर जावं पुरो आनी एकल्याक पळोवच्या खातीर जावं पुरो हांव इगर्जेक वता देखून म्हजें तें कसलेंच परिवर्तन जायना देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज एक वर्ता आसतना आमकां फावो केला देखून ताका आमी अर्गां दिवया एक फावटी सक्कड आमी उबे रावया आमचे हात ह्या सोम्या मुखार आमी उबारून दवरया एक घडी भर आमी ताची स्तुती करया आमचो उजवो हात सोम्या मुखार आमी उखल धरात आनी मागात Hallelujah, 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 hallelujah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Touch and heal from their sickness. Come Holy Spirit, hallelujah, 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 hallelujah. मैशेन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दर्याचेर आपणाचो हात उबारून दवरलो आनी देव म्हणजे सांगत आसलो देखून दर्यो विगड करूंक साध्य जालें म्हणजे आम्हाला कितकार ताका आक्रमण करूंक वता आसतना हात उबारून मागणें करता आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव ताचे मागणें आयकता ताचो हात पवित्र करता आनी ताच्या हाताच्या बळान आम्हाला कित्या विरोध ताका जैत उरोवंक साध्य जाता तोच देव आमच्या सांगात आसा मैचीच हात पवित्र केलो देव आमच्या सांगात आसा ह्या आमच्या देवतावण प्रेरणा आमी जोडया ह्या देवतावण आमी सकत आमी जोडया वो हात आमच्या माथ्यावर आमी दवरया तुमचो हात तुमच्या तकलेवर दवरा तुमचो हात ताणें पवित्र केला मैजेन हात उबारून मागल्या वेळार देव ताच्या मागणें आयकता
मैजेन आपण हात उबार देवा कडेन मागल्या वेळार आम्हाला कितें विरोधाक जैत मेळटा ताचो हात ताणें पवित्र केल्लो म्हजोय हात ताणें पवित्र केला देखून वो हात आमी तकले दवरला आनी सकट तुमची पिडा सामस्य ह्या सोम्या कडेन सांगा खंडीत तो तुमचो सकट सामस्य पयस करतलो सगळे पिड्या तुमचे पयस करतलो हालेलुया सकट वडा म्हणा हालेलुया 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 तशेंच मगाच्या भावान आनी भयणीनो तोच उजवा हात तुमच्या ह्या गोष्टीन त्या गोष्टीन कोण आसा पळय तांच्या वयर दवरा तुमच्या बगल्यांत आसलेल्या आतांच्या तकलेवर दवरा ह्या एकामेकाक तकलेक दवरा जेजू तुमकां हर एकल्याक आपणूक येता हर एकल्याक तुमकां आपडटा आनी तुमच्या मोतीची सकट पिडा कश्ट दूख बेजाराय निरासपण तो पयस करता कित्याक देवाक आसाद जालें कितें दिसना पेल्या पासून आमी मागोवंक जाय तुमच्या उजव्याक दाव्याक आसल्याच्या वयर तो हात दवरा आनी तांचे पासून मागा ताचे सरितीची पिडा सामस्ते सोलवणी तो पयस करूं दी निरासपण तो पयस करूं दी म्हणटा जेजू लागीं आमी मागया हालेलुया 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 Holy Spirit, touch and heal from the come Holy Spirit, hallelujah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch and heal from the hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. पोगाच्या भावाने आणि बेडीनो सगळ्यांक जेजून आपडला सगळ्यांक जेजूक तुमचे कश्ट कळीत आसात सगळ्याची समस्या तो पयस करता आणि आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या अंत भरता देखून आमी दिंबेर पडून निमा आनी आशिर्वाद घेवंक आमी आयचे जावया Sacrament, Sacrama, Aruya, Purvilatya, Botla, Novioriti. Gadiswa Baba Tache Baldiya Zase Ullasani Sasna ye kastalyan hasita tuka
हालेलुया. ये देवाबेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवडेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करोको. आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. Bhakti amin semla Bedong cakam pang sang balita Dei am kandu Pau kedanya Tim cak tu cek dei bik waraga Segi mana nam kandu posta Mundia waina tu kastu dita Jivita kananda duskarta Tujhe gayam kaye kodaita Tuja nawan somya Bhakti ami samlya Beto cakam pang sound balita Dei nam kantu Pao kedenya Nim cak tujhe dei bik warata बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. Chei sove aso जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव जावन आसा सर पुदवेदार, बोगसानेचो दातार, तो आमचो मोग करता. देखूनच ताणें आपल्या क्लास पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलें. जेजूच्या परगतजीने वेळार आमी पळयता जायत्या पातक्या बक्षिले मातणे देवाच्या मोगाचो संदेश ताणें पासार केलो. तोच मोग पासार करूंक आमचे मदें आयिल्लो भगवंत फ्लोरेस प्रधान सेवक आनी रक्षसाक्षी आमकां एक आदर्श जावन आसा. ताच्या मुखांत जेजू कडेन मागोवंक आमी हांगासर ह्या पवित्र पुणशतांत टेंपलांत सांगाता जमल्या. आमचो मार्तीर आमच्या मोगाचो पात्रो खंडीत आमचे मागणे तो आयकता आनी आमचे पासत जेजू लागीं तो निरंतर मागता. कित्याक जेजूक तो भोव लागशिल्लो जावन आसलो. आज आमी हर एकल्याणी सालो रे बरी जेजूक लागशिल्ले व्यक्ती जावच्याक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते पोटी देवाक मानवची जिणी आमी जियोंक ना. देवाच्या उतराचेर भावार्थ आमी दवरूंक ना. देखून देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षाने मागोवन सांगत आमी म्हणया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सर सांगता मनान चिंतन तोंडान सरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतान सांगपाक मरी सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो
तुझ्या खातीर आमच्या सर्विस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदीदार देव आमची काकूत करो आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, रिसा काकूत, रिसा काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्तींच्या राया सर्पोत्पेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेले संसाराचे पाप काढता. आमची तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरं दोळे दांपून सर आमचे गोजो सोमयेच्या पांया तळा समर्पिया. इराद्यापासून मागया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटवून बागेबांतलो रेस दुर्बळ्याच्या सेवेत विश्वासी राबोवन आणि रक्त साक्षाच्या कसमरण सोसून मैमेवोन जांक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसप. तेन्ना दारियास रायान नेमलेले अध्यक्ष आणि राजप्रतिनिधी सांगाता मेळून दानियेलाच्या घरा भितर सरले आणि दानियेल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आणि विनंती करतलो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आणि राजाज्ञे विशीं तांणी रायाक म्हळें, राया कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयचेय देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाचे दोलींत उडोवंक जाय म्हूण तुवें राजाज्ञेचेर सही केल्ली न्हय.
रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियाच्या आनी पर्सियाच्या कायद्याप्रमाणे घेतलेलो निर्णय स्थिर आसा. तेन्ना तांणी रायाक म्हळें, राया, जुदाच्या निर्वासितां मदलो दानियेल तुजी वा तुवें सही केल्ल्या राजाज्ञेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव कंतिश्ट जालो. दानियेलाक सोडोवंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटोवंक एक वाट सोदून काडचे खातीर दीस पडसर ताणें आपली तकली झरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगाता मेळोन रायाशी परतून आयले. तांणी म्हळें, मेदियाच्या आनी पर्सियांच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक फावटी राजाज्ञा वा आदेश प्रगट करतस तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास कर. तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवाचे दोलींत घालूंक फर्मायलें. रायान दानियेलाक म्हळें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय, तो तुजो देव तुका निवारूं. तेन्ना ताणें एक फातर हाडलो आनी तो दोलीच्या दारार दवरलो. आनी दानियेला विशीं घेतलेल्या निर्णयान कसलीच बदलावण जायना जावच्याक रायान फातराचेर आपली आनी आपल्या सरदाराची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावळेराक गेलो आनी उपास करून ताणें रात सारली. कसलेंच काण हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळीं फुडें दीस उदेवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवाचे दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतच ताणें आकांतान बरोवन बोब मारली, देवाच्यान तुका शिवाच्या घासांतलो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलाक रायान जाप दिली, राया, लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंड बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. रायाक वर्तो संतोश जालो आनी दानियेलाक दोलींतलो भायर काडूंक ताणें फर्मायलें. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरिल्लो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्यांक रायान आपोवन धाडलें आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते दोलींत घालूंक फर्मायलें. तीं दोलीच्या तळाक पावचे आदींच शिव तांच्या आंगार पडलें आनी तांच्या हाडाचे कुडके केले. उपरांत दारियुस रायान आख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, परिपूर्ण शांती तुमचे सवें आसूं. ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राजाच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकान दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवंत देव ससनाक जियेता. ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता. सर्गार आनी पृथ्वेर तो खुणा आनी आजापां करता, कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. देवाचें उतर हें, देवाचे उडोवकार. ताका महिमा दिया आणि वाकणा
ससनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना दोवानी खऱ्या थेंब्यानो तुम्ही सर्वे स्पोराक वाकणा ताका महिमा दियानी वाकणा ससनाच्या ससना हिवानी थंडीये तुम्ही सर्वे स्पोराक वाकणा ताका महिमा दियानी वाकणा ससनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना बर्फाने हिमा तुम्ही सर्वे स्पोराक वाकणा ताका महिमा दियानी वाकणा ससनाच्या ससना दिसानो आणि रातीनो तुम्ही सर्वे स्पोराक वाकणा ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना उसवाडा आणि काळोखा तुम्ही सर्वे स्पोराक वाकणा ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना जगल्यावण्यानो आणि मोडानो तुम्ही सर्वे स्पोराक वाकणा ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना ताका महिमा दिया आणि वाकणा ससनाच्या ससना Alleluia, 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 Alleluia. दृढ राहा आणि तुमच्या तकल्यो उबांदरा कित्याक तुमची सडवो लागी पावल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. Sove aso, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुजालेमाक सैन्यानी वेडो घाल्लो तुम्ही देखताना तासो विभाड लागे पावला म्हूण जाणा जाया. ते दळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक फोण दावो, शहारा भितर आसात ते भायर दावो आनी नाडांत आसात ते शहारा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमोतो त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पाणो दितेल्यांची. गांवांचेर भिरांकोळ कश्ट येतले
आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारीक बली जातले आनी थोडे परकी देशामध्ये गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेच जातीच्यांक म्हणून निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुजलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयां तळा मस्तिताले. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुना दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपाचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतर हे क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सान लॉरेसाच्या भुक्तिकानो, देवाचें उतार आज आमकां असली जागवण दिता. धैर्यान उबे रावा, तुमच्यो तकल्यो उबान धरा. हे देवाचें उतार म्हाका आनी तुमकां जायतो संदेश दिता. पयल्यान पयलें तें उतार हांवें पाळूंक जाय, तें उतार हांवें जियोंक जाय. हेब्रेवाकारा बरयलें पत्र 6 अध्याय 12 बोळ अशें म्हणटा, देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक, तें पाजल्ल्या 2 धारेच्या तालवारी परी प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडाचो सार मेकळे करूंक शकता. तशें म्हळ्यार तें उतार मेल्लें उतार न्ही, त्या उतराक जीव आसा, त्या उतराक सकत आसा. जें कितें देव सांगता तें घडटा. तेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. फाटल्या थोडे दीस आतां जेजू दुसरे फावट येता आसतना कितें घडटलें, कितें सक्कट जातलें म्हणलें आमी वाचून आसां. निमाणे दीस कशें आसतलें म्हणल्या विशयांत जेजू परतून आनी परतून आमकां वांजेला मुखांत्र जागयता. ह्या वेळार देवाचें उतार म्हाका आनी तुका धैर्य आनी घटाय दिता. कित्याक ताचें उतार जिवें उतार, तें मेल्लें उतार न्ही. देखूनच उत्पत्ती ग्रंथाच्या 1 अध्यायांत 3 वळेंत आमी वाचता, देव म्हणटा उजवाड जावं आनी थंयसर उजवाड जालो. कित्याक देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक, तें पाजल्ल्या 2 धारेच्या तालवारी परी. देव म्हणटा आकाश आनी भुमी विंगड जावं आनी तशेंच जालें. कित्याक देवाचें उतार जिवे क्रियात्मक, जें कितें ताणें सांगलां तें घडटा. जेजू म्हणटा लाजरा भायर ये. 4 दिसां पयलें मेल्लो लाजर भायर येता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक पाजल्ल्या 2 धारेच्या तालवारी परी. जेजू म्हणटा तालिता कुमी, चलये उठ. 12 वर्साची मेल्ली चली उठता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार जिवे तें क्रियात्मक, तें मेल्लें उतार न्ही, ताका सकत आसा, ताका बोळ आसा. तेंच उतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आयकलें. दीस येतले तुमकां धग दितले, तुमकां बंदेंत घालतले, तुमची जडती करतले, अधिकारा हुजीर तुमकां ओडून व्हरतले. पयस दिनांत आजुनूय ते दीस आमचे मदें आसात. पयले आसले आजुनूय आसात. प्रत्येक जावन सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आमी वांजेलांत वाचता हें सक्कट घडलां. धर्मदूताच्या 3 अध्यायांत एक फावटी पेद्रू आनी जुवांव टेंपलाक दोनपराच्या वेळार मागणें करूंक वेतले. थंयसर एक थोंटो आसलो. तो थोंटो पेद्रूक आनी जुवांक पळयल्यानच आपणाक कितें पण मेळत म्हणून राखोवन आसले.
आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पेद्रू त्या तोंट्याक दीस लावन पळयता, दीस घालून ताका पळयता आनी म्हणटा, म्हजे कडेन भांगार ना, म्हजे कडेन रुपये नात, म्हजे कडेन पयशे नात, बदलाक नजरेताच्या जेजूच्या नांवान सांगता, उठ आनी चल. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्याच घडये तो तोंटो तेदळ पर्यंत चलोवंक साध्य जालो तोंटो उठोवन चलता. कित्याक देवाचें उतार जिवें, तें क्रियात्मक, तें काम करता, तें मेल्लें उतार न्हय. हे एक आजाप घडलेंच आमकां कळीत आसा. पेद्रूक आनी जुआंवक हेरशी सांग धरतात, तांकां बंद्यांत घालतात या तांकां शिक्षा दितात. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतार म्हणटा, पेद्रूक आनी हेरांक मार पडले निमती जरबोद मारयल्यार कितेंच पियेनात, बदलाक जेजूच्या नांवान आमकां मार खावंक मेळ्ळे, जेजूच्या नांवान आमकां हांव मर्याद मेळ्ळी म्हूण संतोसले. देवाच्या उतराक ताणें तितलो महात्व दिलो. देवाच्या कुरपेन बरयलो तो व्यक्ती स्तेफान, ताका एक कश्ट आयले, पवित्र आत्म्याचे सकत ताचे तें आसली. जेजू विशांत जें कितें आसा तशें ताणें सांगलें, देखून ताका फातरायतात आनी जिवेशी मारतात. पेद्रूक बंद्यांत घालतात, पावल आनी सिलासाक हांवें दोळ सांगलें बंद्यांत घालतात. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जो कोण देवाचे उतार पाळटा, जो कोण देवाचे उतार जियेता, ताका कश्ट येतात, ताका सामस येतात, ताका धग दितात, ताका जेलाक घालतात. फाटल्या एका हप्त्या पयलें हांव वाराणस्या गेल्लो. थंयसर आमचें एक मिटींग आसलें. थंयसर नॉर्थाचे जायते पाद्र्याप, तांच्या देसाचेर कितले कश्ट आसात, सुवार्ता परगट करूंक कितले कश्ट आसात म्हूण ते सांगून वता आसले. आमकां सगळ्यांक शेअरिंग सेशन आसलें. आमच्या देसाचेर कितें वावर जाता तें आमी तांकां सांगूंक आसलें. ह्या वेळार प्रत्येक जावन झारखंडचे, ओरिस्साचे आनी तिसले दुसरे देसाचे साबार याजक आसले. तांची जिणी पळयत आसतना जे कितें देवाचे उतार आज सांगता तें ताच्या जिणेंत नीज घडला. मात न्ही, ताणें तसो अनुभोगी केला. एक याजक ताचे हॉलो आनी एका व्यक्तीक, एका लायकाक दिता आनी एका पंगडाच्या व्यक्तीक दिता. थंयसर ते स्तुती आराधना करनासले. त्या वेळा पोलीस येतात, तांकां मात्र बंदन घालतात न्हय, ह्या हॉल दिल्ल्या कातोलीक याजकाक ते बंदन घालतात आनी थंयसर तांकां शिक्षा जाता. एक फावटी एक धर्मीक भयण दोगा भुरग्यांक, चेडो भुरग्यांक कुमो करचे खातीर ती तिच्या शेजारच्या देसाचेक आपोवन व्हरून येतली आनी थंयसर रेल्वे स्टेशनांत तिका धरन तिका थंयसर जेलाक व्हरतात. हें आमी आयकलां, हें वाचलां. जे कितें देवाचें उतार सांगलां, जेजून 2000 वर्सां पयलें सांगिल्लें तें आज आमचे मदें घडोवन आसा. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांवें मिसावांत आसतलें म्हूण तुमकां सांगलें. मिसावांत आसतना असलेंच घडिता. हांव नव्या नव्या जाग्यार जेजूची सुवार्ता परगट करनासतना म्हाकाय जायत्यान बेस्तायल्लें. आनी मुखार तुवें आमच्या हळ्ळेक येवंक नजो, आनी मुखार आमच्या हळ्ळेक तुवें पांय दवर नजो, तुजो पांय कातरता म्हूण सांगिल्लें आसा. कित्याक सुवार्ता देवाचें उतार तें जीव आनी क्रियात्मक, तें उतार काम करता. तें मेल्लें उतार न्हय. खंयसर आमी देवाची सुवार्ता परगट करता थंयसर कितेंपणी बदलावण घडटा. सावला तें बदलावण जाली, जाक्यावा ते बदलावण जाली. अशे वांजेला जायते व्यक्ती आसात. खंयसर देवाचें उतार पडटा थंयसर बदलावण जाता. त्या देखून ती बदलावण तांच्या मनशाक नाका आसली. देखून आमी सुवार्ता परगट आसतना तांचो लोक हेर धामचो धर्म स्विकार करतात म्हणल्या भियान आमकां हळ्ळेक येवंक सोडिनातली. घडिता म्हाका उगडासाक आसात, हांवें अनुभोगी केला. एक फावटी आमची गाडी रावोन आमकां मुखार वचनातलें बरें केल्लें घडीत म्हाका उगडास आसा. कित्याक देवाचें उतार हांवें सांगलें तें जिवे आनी क्रियात्मक, तें काम करता. तें मेल्लें उतार न्हय, तें काम करता. देखून तें उतार तांकां आयकोंक खुशी आसा तरी तें आयकोंक तयार नात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दगदणी सांगता, थोडी गुणाय दिश्टीक पडची घडिता. हाच्या वांजेलांत आमी आयकली. आमी जायते पटी आमचे बोवारे पळयता, व्हड बांदप आमी बांदता. आमचें नांव उरोवच्या खातीर कितेंपणी आमी सारकास करनंत आसा. पूण देवाचें उतार म्हणटा हें पुरा शाश्वत न्हय.
हे केवळ थोडो काळ मात्र. आमी व्हड साहस केले, व्हड बांदा बांदली ती शाश्वत उरणांत. बदलाक आमी एकामेका दिवसो मोग मात्र शाश्वत उरता. देखूनच हे गीत. ಮನುಜರಲ್ಲಿ ದೇವರನು ಕಾಣು ಎಂದ, ತನ್ನಂತೆ ಪರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂದ. ಮನುಜರಲ್ಲಿ ದೇವರನು ಕಾಣು ಎಂದ, ತನ್ನಂತೆ ಪರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂದ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ. देवाचो मोग मात्र शाश्वत मोग. पेल्यातय देवाक आमी पळयल्यानंतर, पेल्यातय जेजूक आमी पळयल्यानंतर खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी एक आदर्श व्यक्ती जावंक साध्य आसा. पूण आमच्या भावारी पळयत आसतना अशें आमकां दिसून येना. आमी व्हड साहस करता, पूण आमच्याच शेजाऱ्यांत आसलेल्या आमच्या मोगाच्या शेजाऱ्यांक आमी विसरता. तांचे कडेन आमी बरो संबंद दवरिना, तांचे थंय आमी देवाक पळयना. देखून देवाचे उतार आज म्हाका आनी तुका पेल्या तें देवाक पळोवंक आपण दिता. आमी तकली आमचे उबान दवरची तर म्हजे पेल्या ते हांवें जेजूक पळोवंक जाय. कश्टांत आसल्या ते जेजूक हांवें पळोवंक जाय. कश्टांत आसल्यांक भेट करून हांवें तांकां प्रोत्साहाची उतरां दिवन दिल्ल्या वेळार खंडीत जेजूचो मोगाचो भुरगो जावंक, भुरगें जावंक म्हाका साध्य जाता. सालो रेसाण तशेंच केलें. दुबळ्या ते ताणें जेजूक पळयलें. कश्टांत आसलेल्या व्यक्तीक ताणें देवाक पळयलें. समाजांत निश्कृत म्हणून पळयल्ल्या व्यक्तीक तो एक आदर्श जालो. देखूनच आमकां ताचें चरित्र कळीत आसा. जे कितें पयशे बेत आसा, मोलादीक वस्तू त्यो सकट विकल्यो. दुबळ्यांक ताणें आदार दिलो, पिडेस्तांक ताणें आदार दिलो, थोंट्यांक आनी सगळ्यांक ताणें कुमक केली आनी तांकांच पयसब्याची आस्त म्हूण ताणें मांडून घेतलें. म्हळ्यार त्या सकट दुबळे धाकट्या ते ताणें जेजूक पळयलें. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें फेस्त हो दीस आचरणकाच्या संदर्भार ह्या सालोरसाच्या मानाक आमी हांगा आयिल्ले बघता. आमकां जेजू हो संदेश दिता. म्हज्या पेल्या ते हांवें जेजूक पळोवंक जाय. तोळ मात्र हांवें एक आदर्श क्रिस्तांव जावन जिणे जिवंक, देवाच्या मोगाचो भुरगो जावंक म्हाका साध्य आसा. तर ह्या पवित्र बलिदाना वेळार उंड्या रोवपाचे जेजू लागीं आमी मागया. मोगाळा जेजू, सालोर आसा तें आसलें तें बरें मोन म्हाका तूं दी. ताचे बरी सावे दुबळ्या ते पेल्या ते कश्टाचे ते तुजे मुखार मळ पळोवचें बरें भाग तूं म्हाका फावो कर म्हणून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आमचो काणिको
तुका अर्पुचो गे आमच्यो काणिको ओंडो आनी भाय तुका पेटोवचो गे बापा आमच्यो काणिको ओंडो आनी भाय तुका अर्पुच्यो. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुजेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्रेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेबंतलो रेस जमणे तोंपलेल्या गोवाच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्व करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं महिम वंश जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिंक पावलो. ह्या सुमोनान आमी संवसाराचे सोडून हे पासत आमच्या जिवितांत तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोजुदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालो रेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत बरोवन तुजी बेचीत पोत बी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सापून कायेन पजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर सगळी संसार पडला तुज्या वैभवान. सगळी संसार पडला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपले कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासरून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कर्राचे हें रागात
पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगुटू परगोटूया. तुझ्या कुर्स आणि पुनर्जीवन कोणावरी तोवे आमकां सोडत कांय सोमिया. संवसाराच्या चड वंदना आमची सडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित सोबुडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बाप्पा, जेराल्ड इजक आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. एकेडेवर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरले आमच्या मोगांचे सो उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळेंत मुखामळाचो परजळ फळोवंक फावो कर. आमी सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मरी देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूता सालोरेस तांतोर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून सोम्यान शिकयले ते मागणे सांगता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्वींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे नाव समकायो, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां काळें पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले बेगनांतले अनुवारांतले आमकां निवार. दये करून या जिबेतां सबस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवोनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतले वाटय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सभे आसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये
संसाराचे पाप केले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप केले आमका शांती दे आमका शांती दे पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती कश्टान बराबळार तकल्यो बान जिवंक आपण दिलेली या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मी म्हज्या कडसां स्वागत करता तुज्या येण्यां राखून रावता हे वेगळे म्हूण लारेन मागता ये तूं सोम्या परता तुजे करी येवन पावला काळजा धरू गडून रावला तुजे करी येवन पावला काळजा धरू गडून रावला रास्तू कया बेडरा निवास कर्मोच्या घरा निवास कर्मोच्या प्रेमोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्यां राखून रावता हे वेगळे म्हूण लालेन मागता हे तूं सोम्या परता दर्शन तुझे गे पावायला वाटूची पोळे हांव रावला दर्शन तुझे गे पावायला वाटूची पोळे हांव रावला रास्तू कया बेडारा निवास कर्मोच्या घरा निवास कर्मोच्या प्रेमोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्यां राखून रावता हे वेगळे म्हूण लालेन मागता ये तूं सोम्या परता तुका अर्गां दिता उपकार तुजो पावुरता ननिया तुका नावाडटा काळजा मनान बीन वसता शेतांतल्या फुलां प्रस मोनसात की सुकण्या प्रस पोरत्या मोगान बसता सोबीत सोबीत प्रकृती प्रस अंतरळितारां प्रस सोबायेन म्हाका मेळटला सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बाबुरता दनिया तुका नावाडटा काळजा मनान बीन वसता सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार
तुजो भावुरता दुनिया तुका नावडता काळजा मनान दिन वसता प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेबांतलो रसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हाता पांयांक सुशुडीत कर. दुबळ्यांचे आनी भक्तऱ्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कसमरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्पोद्वेदार दे बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमच्या कुटुंबाचेर आपले विस्तार आशिर्वादां घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूक मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानदीक बाप हॅरी डिसोजा, आत्मीक निर्देशक जेप्पो सेमिनरी हांकां तुमचे नवी आभार मानून घेवन देव बरें करूं म्हणटा. गांवांत ते मोगार नाडचे बिदारांत जायतीं वर्सां मिसां वावर केला गुलबर्ग डायसिसांत. आतां प्रस्तुत आमच्या सेमिनरींत जेप्पो सेमिनरींत युवा जाणांक याजकी तरबेती दिवच्या ह्या मेळांत वर्ती जबाबदारी जावन आत्मीक निर्देशक आनी आत्मीक डायरेक्टर म्हणजे ब्रदर्सांच्या कावन्सिलिंगाक जावं तांच्या कुमसाराक जावन ते आत्मीक याजक जावन वावर करतात. हांगा सांगत तांणी मीस पेटयला आसता, ताचो उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर ताच्या उजव्याक बसून आसात मानदेक बाप डॅन्सी, आमच्या मूडबेळ्ळे गांवचे ते जायते कडेन मिसां वावर केला आनी आयले वार आमच्या सेंट एना फ्रायरींत सेवकाचे आनी आसीसी प्रेसाचे एसिस्टंट जावन तांणी वावर केला. प्रस्तुत बसरूर तेंसरसच्या इस्कॉलाचे नवार्दीक इस्कॉलाचे प्रिंसिपल जावन आयले वार तांणी हुद्दो घेतला आनी अपुर्बायेन परते मिसांव ते करनासात प्रिंसिपल जावन. तांकां आज हांगासर येवन तांच्या कुटुंबा सांगात ते हजर आसात. तांचो उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा, तांकां बरें मागता आनी तांच्या वर्त्या मिसांवांत सालोरेस आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं लागीं मानाचे वाती वाणच्या पासत. सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र तळार सालोरेसाच्या जाग्यार विशेश तरान पिरजेन जावं मुर्दोम जावं जेवणा बाबतींत प्रायोजक वंतिके दिवन ह्या नोवेनाच्या आत्रेक आशा तांणी ह्या मरिफात कळीत केला. सालोरेस बाप तांचेर आशिर्वाद घालूंक जेवणा बाबतींत प्रायोजक जावन वंतिके दिल्ल्यांचे तांकां दिसपडतो ग्रास मेळोंक ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळखांत उजवाड हाडूंक तांच्या मतीक समाधान आत्मेचे घटाय लाभोवं तांच्या कुटुंबांत तो उजवाड फांको म्हूण मागून देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां मॅक्विन अँड केविन पिंटो मस्कत, मॅक्विन अँड केविन पिंटो मस्कत, जॉन कॅस्टलिनो कार्कल टावन, जॉन कॅस्टलिनो कार्कल टावन, फॉर्मिन डिसोजा कुंटल नगर, फॉर्मिन डिसोजा कुंटल नगर, वाल्पन लेविस अँड मेबल लेविस मुंबई, वाल्पन लेविस अँड मेबल लेविस मुंबई, एलिझा अपोस अँड फ्लोरा मूडबिल्डे, एलिझा अपोस अँड फ्लोरा मूडबिल्डे, जेस्लिन फेर्नांडीस नंदळिके, जेस्लिन फेर्नांडीस नंदळिके, हेलेन मेनेजेस मियार,
Helen Menezes Miar. Ache Murdomo, Gilbert Castellino and family Udupi. Gilbert Castellino and family Udupi. Gianna Ruth Martis Uppinangadi. Gianna Ruth Martis Uppinangadi. Teresa De Silva Attur. Teresa De Silva Attur. Violet Fernandez Pangla. Violet Fernandez Pangla. Hazel D'Souza Yermal. Hazel D'Souza Yermal. Hilda D'Souza Dupadagatte. Hilda D'Souza Dupadagatte. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. ಸೌಮ್ಯಚ್ಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 163 163. भाग्यवान लोरेसा आमचे तुझी दिश्क देवाकानन महिमा दिवंची योंको पावोक उदर मोनान आमी सेवा करून संगी उचित करून गेली जियोन सागीचेरी भाग्यवान लोरेसा आमचे तुझी दिश्क देवाकानन महिमा दिवंची योंको पावोक. ಸಾಲೋರೆಸಾಕ ಮಗನೆ ಏಸೈತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಲೋರೆसा करण्या प्रायस बवडत खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या आयक आमचे कालते मागणे वर्तपातकेन आमी तुजो शशी आयल्या जीव बवडत तीर बरोबसो देवाचो आनी आमच्या पेलोसो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खलतेपण दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आन बवाड्यांक आनी बवाड्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गेचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक सांग सालोऱ्याच्या मुखांतर आमकां लाभल्या बरेपणाक देवाक आमी अर्गां दिवया. साबार जाणां विविध उपकार मेळ्ळ्याक अर्गां दितात. जनेशा म्हणल्या चलयेक सुडाळ उलोवंक फावो जाल्ल्याक, बरें काम मेळिल्ल्याक, न्यूझिलंडाचें PR मेळ्ळ्याक, अवघडांतल्या राखल्ल्याक, बरी भलायकी फावो केल्ल्याक, मोतीची पिडा गूण केल्ल्याक, दोळ्याचें इन्फेक्शन गूण केल्ल्याक, रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्याक, डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्याक, भलायकेवंत भुरगें फावो जाल्ल्याक, एका भयणीक चलोवंक पांयाक बोळ मेळ्ळ्याक, ड्रायव्हिंग लायसन्स हातां मेळ्ळ्याक. देवाक आमी अर्गां दिता. अर्गां तुका सुम्यान जेजू, होगळ्याक तुका सुम्यान जेजू, वंदन तुका सुम्यान जेजू, आराधन तुका सुम्यान जेजू, वखणां तुका सुम्यान जेजू, अर्गां तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमार जाणां ते सावन दितात. 60 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 13 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक, 20 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक, 104 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 40 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक, 13 जाणांक आमाल पियेवणें सोडूंक, 15 जाणांक कामांत सर्ती जावंक, 12 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक, 12 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतून पयस सरोवंक, 8 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक, 35 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, 70 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोहीत फावो जावंक, 8 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 6 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक, 8 जाणांची पाट दूख गूण जावंक, 6 जाणांची गोमटी दूख, 12 जाणांचे पोट दूख, 2 बावळे दूख, 38 जाणांचे हात पांयांचे गांठी दूख गूण जावंक. सालोरेसाच्या मजतीन गावून आमी मागया. सडाणी सर जेजू तुमच साई म्हाका, सडाणी सर तुजो मोग साई म्हाका, सडाणी सर जेजू तुमच साई म्हाका, सडाणी सर तुजो मोग साई म्हाका.
अर्गांचे सो अर्गा तुका अर्गांचे सो अर्गा तुका अर्गांचे सो अर्गा तुका अर्गांचे सो अर्गा तुका 15 जाणांक एलर्जी गुण जावंक माडामाडी एक आयिल्ले रोग ना पयस जावंक 12 जाणांची शेळ ताप कोंकली गुण जावंक 10 जाणांची कॅन्सर पिडा दोगांची लिव्हर पिडा 5 जाणांची शिरांची पिडा तेगांचे फिट्स पिडा किडनीची पिडा अस्थमा मानसीक पिडा 12 जाणांचे पेंगटाची दूख 11 जाणांची तकली दूख 12 जाणांचे मायग्रेन दोगांचे डिप्रेशन तावन पयस सरूंक 12 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 6 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 30 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक 6 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 8 जाणांची आंगाची कातीची पिडा गुण जावंक सामकोळ केसोळीना पयस जावंक 14 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक 11 जाणांचे घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक सालोरेजाच्या मजतीन आमी मागया आनी कपया सड आनी तुझी दया साई म्हाका सड आनी तुझी काकूळ जाय म्हाका सड आनी तुझी दया जाय म्हाका सड आनी तुझी काकूळ जाय म्हाका स्तुती जेसू स्तुती तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका 12 जाणांक वायट सवय येतावन सुटका मेळोवंक 10 जाणांक रीण फरीक जावंक 13 जाणांक भायर पडले भांगार पाटी मेळोवंक 12 जाणांचे भेम पयस जावंक 9 जाणांचे पयण बऱ्यान जावंक 6 जाणांनी चिंतले काम पोंता पावोवंक 28 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 20 जाणांक विजा लाभोवंक चोरी जाल्ले भांगार शाबित्यान पाटी मेळोवंक 70 कुटुंबांनी शांत समाधान आसूंक 10 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक आमी सड आनी तुझी कृपा साई म्हाका सड आनी पवित्रात्मा साई म्हाका सड आनी तुझी कृपा साई म्हाका सड आनी पवित्रात्मा साई म्हाका महिमा जेसू महिमा तुका महिमा जेसू महिमा तुका महिमा जेसू महिमा तुका महिमा जेसू महिमा तुका प्रत्येक ते दोन मागोवंक सांगतात एका भावाच्या पायाक बोळ मेळोवंक आनी एक याजकाक सिट्रीक ॲसिडांतून आनी सोडियमांतून पयस सरोवंक आनी बरी भलायकी बेगीनच मेळोवंक एकल्याक सोलोवंक फावो जावंक एकल्याक एंग्जायटी डिप्रेशनांतून गुण जावंक आशिता डिसोजा फाल्यां तावन आजचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक फ्रांसीस ऑल्विन लोबो आनी जुलियाना लोबोक बरी भलायकी मेळोवंक 32 डेसाचे माउथ कॅन्सर गुण जावंक रायन एडन फर्नांडीसाक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक एका भुरग्यान वडिलांक विधेय जावंक आनी शिकपांत उमेद दाखोवंक 4 वर्साच्या भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक एकल्याच्या कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलान विसरून वचोवंक विकून वचोवंक प्रत्येक रितीन ह्या सर्व त्याचा वसोमे आमचे घरचे कुटुंबाचे सर्व समस्ये कष्ट अनवरा जाग्याच्या समस्ये सर्व लोरेचा मुखांतर सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी गावया सड आनी समाधान जाय म्हाका सड आनी तुझे मोक्षान जाय म्हाका सड आनी समाधान जाय म्हाका सड आनी तुझे मोक्षान जाय म्हाका सड आनी
तुझी कृपा जाय म्हाका सड आनी सड तुझी काकुळसाय म्हाका कृपा सड आनी सड कृपा जाय म्हाका सड आनी सड तुझी ಕಾಕುಳ್ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಷ್ಟ ರೋಗ ನಿರ್ಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Let us surrender all our problems, all our worries, all our family tensions in the loving hands of God. Let the Lord touch us. Let the Lord touch our families. Let He free us from all our bondages of sin, bondage of evil things. Let us surrender ourselves to the Lord. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ. Alleluia, 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 Alleluia. शकी बावार्ता प्रमाणे बरी क्रिस्तांची जियो बागी मरण मरून सरगार तुझे संगता ससनाक देवाक होगळसूचे भाग आम्हा सोमेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची स्पेला मुक्षितांव तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणून करून दिनाका पूण वायटान आमकां न्हय. सालोरस मारते नामा बसोद विनंती कर. क्रिस्तच्या वचनाक आमी पोवचोवच्या खातीर प्रार्थुया. हे सरपदवेदार देवा, भगवंत लॉरेन्सान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर जैत वराशे तुवें केलें. आमच्या अवगुणांनी अवगुणाच्या खेंडा आमी पालवशे कर म्हूण आमी लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ह्या वक्ता ह्या जग विशेष रितीर पिडेस्ताचेर मागतलो. आमच्या कुटुंबात असल्या आमच्या घरांत असल्या हर एकल्या पिड्याची वळवळच्या व्यक्तींक सोम्याक आमी समर्पण देवया. आमची कुडीची मोतीची मानसीक पिडा सोमी आमकां गूण करून दी म्हूण ह्या वक्ता आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार, सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे, आणि म्हजी भोग तुजी सरशी पावोन दी. सोमी तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर पदवीदार आणि ससान देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वाच्या साकराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतल्या तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लॉरन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलेकांत तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवन आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासरची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या मुखल्यान तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वादान बरो. आमेन. सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवो आनी सदां काळ रावो. एक कळवणी आसा. सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुजे लागीं मागता. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं सर पातकां बक्षी
फक्त बगसतना कुडीक भलायकी मेळटा मोतीक समाधान मेळटा ह्या पवित्र तेलान आमी मागतना देवाची कृपा आमकां फावो जावं दी देवाची कृपा मेळोन आमची पिडा शिडा गूण जावं दी ह्या पवित्र तळार येवन साक्ष दिवचे बरी जावं दी कोणा पासून आमी मागता कोणा पासून मागूंक खुशी भरता ह्या पवित्र तेलाच्या मागण्या वरवीं आनी ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमचे ते असले सर तराचे बांदपास सुटून उडय म्हूण आमी मागया पवित्र आत्म्याक येवकार मागया गीत गावया पवित्र आत्म्याचें पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ मुझे ले जा यीशु की चरणों में पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में पवित्र आत्मा आ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आगे 원들에서 암질 तुझी दिसता देवा कानन महिमा दिवो जियों तो आगे 원들에서 암질 तुझी दिसता देवा कानन महिमा दिवो जियों तो श्रमण गमन वारो विश्व आशेना साव Krista सेवन सोरम ताची वोड विकासो भाग्यवंतानेसा आमचे तुझी दिसता देवा कानन महिमा दिवो जियों तो भाग्यवंतानेसा आमचे तुझी दिसता देवा कानन महिमा दिवो जियों तो Piubirantin ciye sekanitin solo Krista patla visam sovarta pragatu Bage boloresa amche tuji dishtgal deva kanan maima divan ciyon Mogai puta sove अंकार वरी आशीर्वाद देवांका जिसूच्या बोपवीत काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे
आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत कुर्सुचे कुर्वे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.